जे पुलीस स्टेशनाचेर सोन चोर चोय कितें जाता ते चोरा पुलिसाच्या हाती दिली तुरी तुरी मुळो कितें तुरी मुळो फुलां सारकें सो स्पीकर सर हे चलत कितें डिपार्टमेंटान चलत कितें स्पीकर सर पुलिशेन जर हातींतल्यान वयताय जाल्यार होम डिपार्टमेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय हा ते कुरकुरीत जाल्ले आले जाल्यार विचारपाक विजयान मुलटे भाशेन मुख्यमंत्री सर कालच्या उलोवण्यात विजय सरदेसाय यांनी कमिशन आयले आणि कमिशन घेतले आणि गेले हे शब्द कालच्या सभागृहात कामकाजात काढून घेवचे कितें स्पीकर सर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डराचे आज हे कितें जाता ते मातशें नोट डावन करून सांगपाचें आज पुलीस स्टेशनासून 2 जाण चोर धांवन गेले स्पीकर सर आणि स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सावथाचे पुलीस फोन उबा नाही एक मिनिट I would like to place this on the floor of the house and pass it on to the Sir, point of order. See, this is a very important अरे thing. तुम्ही दोन एकटे Because sir, हे जे point of order, Honorable Chief Minister, हे question जे आले मुगेले 9B, हांवें कालूय सांगलोलें, and now the same type, हे question जे हांवें Speaker sir, same question हांवें GAD घायलोलें in the last session, exactly same, and now I put the same to GAD, हे transfer on PWD केला, I am placing this. स्पीकर सर खंयच्या क्वेश्चनाक कोणी आन्सर दिवपाचें कन्सर्न गव्हर्नमेंट ठरयता जरी तुम्ही स्पीकर सर हे सेम बट सेम क्वेश्चन स्पीकर सर सेम क्वेश्चन हे कित चल्ला दिस इज जे डिलॅपिडेटेड कंडिशन बिल्डिंग हे कित चल्ला स्पीकर सर सद्दां फॉकन चल्ले एवरी डे बसून घ्या ऑलरेडी झाले बसून घ्या ना बट स्पीकर सर हे बसून घे कितें सद्दां क्वेश्चन नंबर सेम इश्यू कितें की नाही सर Same your GAD has answered last time. Why you can't answer the same question again? Because I will send it to you. Answer is uploaded on the computer system. Answer it in the next GAD time. This is regarding our Sulabh toilet at Wagator. Speaker sir, सांगले. Speaker sir, एक Sulabh toilet हा Wagator, which was or question घालचे पयले which was in a very very bad state आणि क्वेश्चन घातले म्हणटकूच आणि हांगा ट्युरिजम डिपार्टमेंट ऑफिसान येवन बोव घालतकूच हो मातसो साफ केला तेणी ओन्ली थिंग आय वॉन्ट टू नो वेन वॉज द लास्ट इन्स्पेक्शन डन हे आमी आमदार हांगा ट्युरिजम ऑफिसान येवन बोबो घालपाचे आय डोंट थिंक दॅट इज रिक्वायर्ड when was the last inspection done by your so called बोबो घालतो म्हणपाचें ते बंद करून आरड मारची म्हटल्यार जाता आरड हय whatever yeah when was the last inspection done of the Sulabh toilet बोवाळ म्हटल्यार आता बोवाळ कोंकणीत हो शब्द जो आसा पळय शक्यतो वेळेस करता बोवाळ म्हटल्यार जाता ओके बोवाळ स्पीकर सर वागातोर जंय एक्झिस्टींग आसा टॉयलेट्स थंय टोटल 3 टॉयलेट्स आसात ऑनरेबल MLA last 1 वर्साक has been continuously voicing her opinion on ensuring that the toilets are available for the public. साहजिक आसा की वागातोर थंय टुरिस्टांक तांकां फॅसिलिटीज जाय आतां एक टॉयलेट जो ऑपरेशनल आसा इज अबाउट 500 मिटर्स फ्रॉम द बीच आनी ताज्या खातीर खंयचोय टुरिस्ट आयलो जाल्यार जो ऑपरेशनल टुरिस्ट आसा 500 मिटराचेर विच इज मेंटेन बाय सुलभ दॅट बिकम्स इम्प्रॅक्टिकल आतां स्पीकर सर कितें जालां द टॉयलेट वीच शी इज आस्किंग basically if I am not wrong is the one which is close to the beach. No, I am asking of the toilet which is on top Sulabh toilet. Sulabh toilet. When was the last inspection done by your officers? Speaker sir, Sulabhacho toilet last 15 dis bhitar we have ensured specific dates as well 14th of July where the inspection was basically done based on the complaint raised by the honorable MLA आणि जे रेक्टिफिकेशन जाय आशिल्ले ते कामूय चालू करून टेम्पररी दिल्ले आसा आतां विशय आसा 2 जो टॉयलेट रिपेर करपाक लायला तो टॉयलेट तिका नाका पूण आमी रिपेर करपाक घेतला की साहजीक थंय लोकांक कोण तरी वापरतले म्हणून आनी जो टॉयलेट जाय रिपेर करपाक तो जो आसा स्पीकर सर इज लायिंग इन दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी वेर इन 2013 दीस एग्रीमेंट हॅज ऑलरेडी बीन डन एंड दॅट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज गिवन टू अ प्रायवेट ऑपरेटर आता स्पीकर सर हो प्रायवेट ऑपरेटर जो दिल्लो आमी 2013 तेन्ना हीज पार्ट वॉज टू अपग्रेड रिनोवेट एंड मॉडर्नाइज द existing facilities which included the toilet. These were the minimum obligations.
आतां तो टॉयलेट त्या प्रॉपर्टीन आमच्या आसा जो 2013 ताका दिल्ली आसा. आतां 2 का 3दा आमच्या डायरेक्टरान तांकां मेसेज दिली ऑल्सो एज MD ऑफ GTDC की तुमी येवन तो रिपेर करून दिवचो लिगॅलिटी पळोवन. बट आफ्टर द लास्ट कन्वर्सेशन हेड विथ ऑनरेबल MLA we have decided to get into it and repair and जाता इतले बेगीन तो लोकांक थंय ओपन करचो. सो 2 भाग आसा. एक वयलो जो रिपेर करपाक घेतला ऑलरेडी टेम्पररी रिपेर जाल्लो आसा बट द वन विच इज नॉट हर प्रायोरिटी and the one which is her priority we have already taken we have given directions to ensure की तो समज मनशा कडेन ज्या कडेन आमी लीज डीड मारिल्ली 2013 तो नाच जाला तो येत ना. So I think we are taking a conscious call after talking to Chief Minister on the overall things. आज 7B आसा दिसता ताजेर आनी डिमांडा वेळार खूब जाण लोकांनी आमदारांनी हो विशय घेतिल्लो वेकंट उरल्या म्हणून हो विशयाचेर आमी काडून ताका जाय तशें आमी टॉयलेट करून दिवपाची वेवस्था करतात. स्पीकर सर, लास्ट इन्स्पेक्शन केन्ना जाल्लें तेजो आन्सरूच येवंक ना. 14 जुलय 2024. That also after I brought it to the notice. Before No, that. I am only तूं आयकत ना. I am only acknowledging that ताणें सांगतकच आमी केला म्हणून. There is no two doubt about it. Speaker sir, 2 वर्सां जालीं आमी आमदार म्हणून हा. And I am seeing that in a very, very bad state. Every time I go to Wagator. आणि आमी जेन्ना नोदरे काडूंक जाय अहें आसना. I think that Sulabh, whoever you have given it to them, one of your officers sometimes, at least once a month, should inspect whether they are doing the work properly or not. Secondly, sir, I'll tell you the experience what I had. हांव थंयसर गेला तेन्ना तो धाकटुलो भुरगो आसलो स्पीकर सर आनी हांवें विचारलें वॉट आर द चार्जीस. तो 10, 20, 30 म्हणून सांगूंक लागलो. 10, 20, 30. हांवें म्हणलें 10 किसके लिए रे. मग म्हाका सांगता काणयो. बट रिजल्ट हांगा हेजेर येयला आतां दॅट इट इज 3 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड 15 रुपीज. हांव कितें म्हणटा हे जे चार्जीस आहा ते भायर घालचे सो दॅट whoever is the tourist going in, they don't listen to this 10, 20, 30, whatever your small boy who was there was saying. This is the practical this. My request would be those charges to be put outside. This is my request. Secondly, तो शर्माक जी प्रॉपर्टी दिल्या लिजार दिल्या आणि जो शर्माच्या प्रॉपर्टीन 2 टॉयलेट आसले ते अजूनही जायना. यू ओनली गिव मी द डेट वेन इट विल बिकॉज दोज आर एक्झिस्टिंग toilets which has to be repaired. You only give me the date when he will repair and give the toilets to the general public. स्पीकर सर, विशय 2 आसा. MLAन जे मागणी केल्या भितरले रेट भायर मार या 2 दिसां भितर वी विल एन्श्योर भितरले रेट भायर मारता. समज कोण ओव्हरचार्ज करता हांवें पयरूय सांगलां वी नीड टू इन्क्रीज द अवेरनेस ऑफ 1364 द हेल्पलायन. कोणें समज फोन मारलो ओव्हरचार्ज करता कितें करता डिपार्टमेंट विल इमिजिएटली टेक कॉग्निजन्स एंड एक्ट. सो इश्यू ऑफ द रेट इज सेटल्ड. नाव सेकंड पार्ट इज लिगॅलिटी. स्पीकर सर, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस इफ आय एम कमिटिंग समथिंग आय नीड टू एन्श्योर एंड चेक द लिगॅलिटी. आज ताणें एक टॉयलेट ऑपरेशनल आसा ताजो सुलभाचो सांगलो तो विशय कुशीक सारकें. आतां सकयल्लो टॉयलेट हांवें सांगलें यू आर गिविंग डिरेक्शन्स टू डू इट. नाव देर इज वन मोर टॉयलेट. स्पीकर सर, टॉयलेट काडपाक टॉयलेट करच्या पयलीं युजेबिलिटी आनी नंबर ऑफ पीपल पळोवया. वन एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस वी आर गिविंग इज योर सुलभ टॉयलेट. इफ इट नीड्स फर्दर इम्प्रुवमेंट वी विल गिव नेसेसरी डिरेक्शन्स. सकयल्लो जो हें आसा चेंजिंग रूम टॉयलेट वी विल एन्श्योर दॅट वी मेक इट ऑपरेशनल विथ द हेल्प ऑफ द कन्सेशनर ऑर विदाउट. But we will ensure that within this particular 1 month we will give the necessary directions for work to start and जाताले season पर्यंत we will ensure that that is also functional. The third one I think जेन्ना joint inspection with director बी घेवया and conscious call घेवया गरज आसता करया. करपाक जाय म्हण करच्या पेक्षा we will see what it is. But seriously what we need to do Speaker sir is हे जे आमी काडले आनी घाल्या आनी कोणाची प्रॉपर्टी म्हणून आतां जाल्या जी आमचीच आशिल्ली ताजेर कॉन्शियस कॉल घेतलो जाल्यार असल्यो खुबश्या जाग्यांचेर गजाल्यो जाग्यार पडटल्यो. स्पीकर सर, हें हांव क्वेश्चन विचारचेंच नासलें. ते डिमांडाचे दिसा हे सगळे घातलेले. आय थिंक ऑन दॅट डे ही did not reply to this. I really don't want to bring any of my ministers in bad this, but at the time of replying to the demands, if you all had to answer this question, I don't think I would have this. So my request is only to get it done
the down toilet as far as soon as possible. Speaker sir assurance dila. MLA घेऊन I appreciate she has put efforts to do it. We will do it and give it what she wants. Star questioner 2, Kedar Naik. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 2A. 2A. स्पीकर सर उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दिल्लें आसा. Speaker sir, my question was the steps the government has taken to support professionally trained athletes interested in participating in Paris 2024 Paralympics. Speaker sir, म्हाका honorable minister कडेन reply मेळ्ळा की government providing training camps. म्हाका दिसता स्पीकर सर फक्त ट्रेनिंग कॅम्प्स करून म्हाका दिसता सफिशियंट जावचें ना. आमचे जे स्पेशल चायल्ड आसा आनी आमचे जे भाव आसा गेल्या फावटी तेंच्यांनी वेन दे पार्टिसिपेटेड इन बर्लिन स्पेशल ऑलिम्पिक्स India team won approximately 202 medals, including 76 gold, 75 silver, 51 bronze. Approximately 23 medals were won by Amche Goa State. And Tutle Gitanjali Nagwekar from Nerul, who is from my constituency. Makaista Speaker Sir, Amka Goa cake pride tea. They made Goa proud by winning this medals. Makaista earning efforts Amka Galpaji Garaz asa. Speaker Sir, if we can win 202 medals for Special Olympics, आम्ही जर टार्गेट यावटी केले आणि बरी ट्रेनिंग तांकां दिली एक स्पेशल ट्रेनर डेडिकेटेड ट्रेनर जर आमी तांकां दिले जाल्यार म्हाका दिसता 2002ची जी टॅली आसा आनी गोंयान 23 आमी जे मेडल्स जिखल्या हेजे डबल करपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी म्हाका दिसता हेका लागून आमकां आनीक एफर्ट्स घालचे पडटले आनी स्पेशल फंडूय तांकां अलोकेट करचो पडटलो स्पेशल ट्रेनर तांकां दिवचे पडटले म्हाका दिसता आमी खंय तरी मातशें कमी पडटा आनी हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणें हितून लक्ष घालचें आनी आमचे जे स्पेशल चायल्ड आसा तांकां आनीक आमी उत्साह दिवया तांकां आमी ट्रेन करुया जे करून आमचें गोंयचें नांव ती आनीक वयर काडटली बिकॉज सर प्रश्न विचार प्रश्न कितें हांव रिक्वेस्ट करता की ऑनरेबल मिनिस्टरान की हितून आनीक लक्ष घालचें म्हणून स्पीकर सर एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की गोवा पॅरा ऑलिम्पिक असोसिएशन अजून पर्यंत आमच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन रेकग्निशन जाल्लें ना कारण तांच्यांनी जवळ जवळ 2011 स्पीकर सर एप्लिकेशन घातिल्लें आशिल्लें फॉर रेकग्निशन बट मध्यंतरी आमचो एक प्रोसेस आसता त्या प्रोसेसा भितर थोडोसो ब्रेकअप जालो म्हणजे तांकां आमी तांकां ऑलरेडी लेटर सुद्दां बरयलेले आशिल्ले की तुमचें डॉक्युमेंटेशन जें आसा तें डॉक्युमेंटेशन तुमी करात म्हणून पूण तरी आसतना आतां फायनल स्टेजीचेर तेंचें फर्स्ट रेकग्निशन करपा खातीर फायनल स्टेजीचेर पाविल्ले आसात आफ्टर हॅविंग अ मिटींग विथ द पॅरा ऑलिम्पिक असोसिएशन हो एक विशय जालो दुसरो विशय स्पीकर सर ताणीन जो पॉयंट केल्लो आसा की पॅरा ऑलिम्पिक असोसिएशन्स किंवा ते आमचे पॅरा एथलीट्स जे आसात तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा आय एम ऑफ द सेम ओपिनियन पूण आमची ट्रेनिंग जी आसा ते बाकीचे सगळे डिजेबल म्हणू नाका किंवा आमचे बरे लोक म्हणू नाकात तांकां सगळ्यांक एथलीट्स तांकां आमी ट्रेनिंग दिवपाचें आमचे कडेन ऑलरेडी प्रोविजन आसात वेगळे वेगळे स्टेडियमान भितर कॉम्प्लेक्सा भितर आमी ट्रेनिंगूय ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा आनी अशी रिक्वेस्ट अजून पर्यंत आमकां तशी आयले ना आनी रिक्वेस्ट जर आयली जाल्यार डेफिनेटली तुजो जो विशय जो आसा तो आमी डेफिनेटली करतले कारण म्हाकाय प्रावड फिलींग आसा कारण आमकां फाटल्या फावटी इवन आमचे स्पेशल ऑलिम्पिक्स जी जाल्ले आशिल्ले बर्लिन थंय गोंयकारां खातीर जवळ जवळ 19 मेडल्स आमकां मेळिल्ले आशिल्ले तांकां आमी प्रायज मनी आमी दिल्लो आसा तांचे आमी शाबासकेची थापूय दिल्ली आसात आमचे आदरणीय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हांच्या फुडाकारान आनी कमिशनर तांच्यांनी बरीच मेहनत घेतिल्ली आशिल्ली जे पॅरा एथलीट्सा बरोबर आमचे जे एथलीट्स जे आसात त्यांच्या खातीर ज्यो काही गोष्टी कितें करपाक जाय त्यो आमकां करपाचें आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसात आनी जो विशय जो आसा आनी आमची स्किम्स आसा इट इज नॉट मीन दॅट वी आर गोईंग आउट ऑफ द स्कीम आमची स्किमा प्रमाणे काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो करपाक जाय त्यो आमी करता बट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आनी सभागृहाच्या नजरे खातीर हांव हाडपाक सोदतां
पॅरा ऑलिम्पिक्स म्हणूया किंवा पॅरा आमचे स्पेशल ऑलिम्पिक्स म्हणूया किंवा खेलो इंडिया पॅरा गेम्स म्हणूया किंवा नॅशनल पॅरा चॅम्पियनशिप्स म्हणूया, ह्या सगळ्यांक आमी जसो आधार जो स्किमीच्या भायर सुद्दां वचून आमी तांकां आधार केल्लो आसात, तेजे पलीकडेन जो तुवें मुद्दो मांडिल्लो आसा तेजे खातीर आमी जी आमची तयारी आसपाक जाय ती आमी करतले. आनी एकूच गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की पॅरा ऑलिम्पीक एसोसिएशन जो पर्यंत रेकग्निशन जायना तो पर्यंत आमकां तांकां ग्रँट्सूय दिवपाक मेळना. पूण डेफिनेटली ते फायनल स्टेजीर आसा, आमी ते करतले आनी तांकां जो ग्रँट्स कितें मेळपाक जाय तांकां ती फॅसिलिटी जी कितें मेळपाक जाय ती मेळपाची आमी हें दिता. Speaker, sir, sub-question B, whether any special funds has been allocated to the training of the athletes for the Paris Olympics, Paralympics 2024. म्हाका दिसता स्पीकर सर गरज आसा, म्हाका रिप्लाय आसा की स्पेशल फंड काय एलोकेट केलेले ना म्हणून. पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर गरज आसा, 4 वर्सांनी एकदां ऑलिम्पिक्स येता आनी लास्ट टायम जे आमी मेडल जिखल्या, भुरग्यांच्या मदीं उत्साह आसा, हँडिकॅप्ड आमचे भाव आसा तेंच्या मदीं उत्साह आसा आनी म्हाका दिसता एका स्पेशल फंडाची गरज आसतली. आनी जर हो केलो जाल्यार आमकां ती मेडल जी टॅली आसा मेडलाची ही आमकां वयर व्हरपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. म्हणून आनेकदां हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की तेंच्यांनी लक्ष घालून बऱ्या भशेन आमचे जे भाव आसात, दिव्यांग आसा, आमचे उरलेले पार्टिसिपंट्स आसा, तांकां एक उत्साह, एक पॉझिटीव मायंड घेवन फुडें धाडचें. थँक्यू. स्पीकर सर, तशें प्रपोजल जर असले जाल्यार आमी कन्सिडर करपाची आमची तयारी आसा. कारण हे जे पॅरा एथलीट्स जे आसात ते आमचे पॅरा एथलीट्स जावन आसात आनी तांचे खातीर ज्यो काही गोष्टी करणे शक्य आसा त्यो आमी करून घेतले. श्री जी तारोलकर. स्पीकर सर, पॅरा ऑलिम्पिक्स जे ह्या वर्सा पॅरिसाक जावपाचे आहा, आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हटलां की ते पॅरा एसोसिएशन तुमचे कडेन रेजिस्टर्ड अजून जावंक ना. म्हाका दिसता आनी 3-4 म्हयने उरला पॅरा ऑलिम्पिक्साक. आतां डिफरंट स्पेशल ऑलिम्पिक्स आनी पॅरा ऑलिम्पिक्स. स्पेशल ऑलिम्पिक्स म्हणटात ते जेका मातशें बारीकशें आयकूंक येना आनी ते पार्टिसिपेट जाता. पॅरा ऑलिम्पिक्स म्हणजे कंप्लिटली डिजेबल भुरग्यां खातीर आहा. आतां पॅरा ऑलिम्पिक तुवें सांगलें रेजिस्टर्ड जावंक ना. आतां उरल्यात फक्त 3-4 म्हयने उरल्यात. अजून पर्यंत तूं रेजिस्टर्ड जावंक ना. टोटल 23 डिसिप्लिन्स तेतून पार्टिसिपेट जावंक शकता पॅरा ऑलिम्पिक्सान. आयज मेरेन तुवें लिस्ट फायनल केला, ते रेजिस्टर्ड जातले तुवें सांगलें फॉलोअप आहा. पूण तेच्या पयलीं आतां 3-4 म्हयने उरल्यात. तुवें लिस्ट फायनल केला, खंयच्या डिसिप्लिनान गोंयची भुरगीं पार्टिसिपेट जातली आनी जर जातली जाल्यार त्या प्लेयरांक आयडेंटिफाय केला. सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आहा, ताका हे पॅरा ऑलिम्पिक्साक तुमकां कंबायनली येवचें पडटलें, कंबायनली काम करचें पडटलें. कित्याक स्पेशल चायल्ड सगळीं आहात ती तेचे कडेन लिस्ट आसतलें आनी जे स्पोर्ट्समॅन आहात ते तेचे कडेन आसतले. सो ते लिस्ट पयलीं फायनल केला काय तुवें? पयलीं आन्सर. आदरणीय आमदारान जो प्रश्न जो म्हाका केल्लो आसा स्पीकर सर, म्हाका दिसता पॅरा ऑलिम्पीक जे सिलेक्शन जें जाता ते नॅशनल पॅरा ऑलिम्पीक कमिटी करता आनी ताजें लिंक आमचे कडेन तशें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन तशें कांय ना. आनी हांवें आमची जबाबदारी इतलीच आसा की जर हो जो विशय जर आयलो जाल्यार डेफिनेटली वी आर गोईंग टू सपोर्ट. आमी सपोर्ट करपाक शकता कारण तांचें सिलेक्शन जें आसा तें नॅशनल लेवलाचेर जाता. आनी पॅरा ऑलिम्पीक आमी ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा, तशें तुवें म्हणिल्लें आसा, आमकांय खबर आसा स्पेशल ऑलिम्पिक्स हे जे भुरगीं जीं आसा तांकां इंटलेक्च्युअल डिजेबिलिटी, ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर्स अशे ह्या कॅटेगरी भितर येता. त्याच बरोबर पॅरा ऑलिम्पिक्स हे लोकोमोटर डिजेबिलिटी आनी विज्युअल इम्पेरमेंट तातूंत भितर येता आसात. मागीर नॅशनल पॅरा चॅम्पियनशीप फॉर फिजिकल डिजेबिलिटी येता. ह्यो सगळ्यो क्रायटेरिया आमकां खबर आसात. पूण question does not arise whether the Para Olympic Association has been registered with the Sports Authority of Goa or not. हांगा प्रश्न आसा की जर खंयचो पॅरा ऑलिम्पीक जे आतां 2024 जे पॅरीस हांगा जावपाचें आसा थंय जर आमचो गोंयचो जर भुरगो जर सिलेक्ट जर जालो जाल्यार डेफिनेटली ताका आमी आधार करपाचें आमी ऑलरेडी ठरलेलें आसा. तेज्या खातीर रेकग्निशन जावं ना जावं पूण आमचो प्रयत्न आसतलो की त्या भुरग्याक किंवा जो सिलेक्ट जाल्लो भुरगो किंवा जो पार्टिसिपंट जो आसतलो ताका फूल स्वेट. स्पीकर सर, पूण ते केन्ना जातले? कित्याक 3 ते 4 म्हयने उरल्यात. म्हाजो इतलोच प्रश्न. एकूच म्हयने 26 जुलय टू ऑगस्ट पर्यंत ते सुरू जाता. स्पीकर सर, आतां मिनिस्टरान म्हटलां की तेंच्यांनी नॅशनल लेवलीचेर सिलेक्शन जाता. सो एज पर माय नॉलेज स्टेट सिलेक्शन पयलीं जाता.
सोशल वेलफेअर मंत्र्याक घेवन लिस्ट घेवन तुवें स्टेट सिलेक्शन पयलीं करचें पडटलें. स्टेट परफेक्ट वयर नॅशनल लेवली कोण पार्टिसिपेट जावंक शकता ते पयलीं आमी सिलेक्शन करपाक जाय. ते करतकच मागीर नॅशनल लेवल. ताका लागून 1 म्हयनो पयलीं आमकां कॅम्प हांगा दिवचे पडटले गोंयांत. आनी तो कॅम्प जर दितलो जाल्यार तुजे कडेन ते स्पेशल भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपा खातीर कोचीस तुमी ट्रेन केल्यात हो ना. कोचीस केल्यात जाल्यार तुमी तांकां कोचिजांक क्लिनिक्स दिल्यात इंडोर आउटडोर दोनूय क्लिनिक्स दिवचे पडटात कोचिजांक. आतां ताका रिफ्रेशर कोर्सीस भायर धाडचे पडटात. ते तुवें केला की ना हे प्रिपेरेशन पयलीं करचें पडटा. आतां आमी 3-4 म्हयन्यांनी जर आतां जर सुरवात करतात म्हाका दिसना पॅरा ऑलिम्पिक्साक आमची कोण गोंयची भुरगीं पार्टिसिपेट. जर हे फेसिलिटीज ना इम्पॉर्टंट म्हणटात ते तुजे कोचीस तांकां तुवें रिफ्रेशर कोर्सीस दिवचेच पडटले. आनी तांकां आतां इमिजिएटली 15 दीस रिफ्रेशर कोर्स दिवन तांकां क्लिनीक इंडोर ट्रेनिंग आनी आउटडोर कोचिजांक पयलीं दिवचें पडटा. कित्याक हे स्पेशल भुरगीं आनी हे स्पेशल भुरग्यां खातीर गरज आहा हे करपाक. ताका लागून तुवें कितें केलां? एक गोष्ट म्हणल्यार आदरणीय आमदारान जे फेसिलिटी ना असो हो जो शब्द उलयलो पळय सभेनी तो म्हाका दिसता आमचें पर्पल फेस्ट जें आसा 2 फावटी पर्पल फेस्ट संपूर्ण आमच्या गोंयान भितर जाल्लें आसा. तातूंत सगळ्यो फेसिलिटी आज गोंयान भितर अवेलेबल आसात हें आमी मतीन धरपाची गरज आसा. दुसरी गोष्ट स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हें सिलेक्शन खंयचेंय करना कारण एसोसिएशन जे आसा ते डिसायड वीच स्पोर्ट डिसिबल टू बी इन्क्लुडेड. हें तांचो परबीव आसा. आमकां फक्त ताणें लिस्ट दिलें तुका मॉनिटर करचें पडटलें एसोसिएशनाचेर रावन काय फायदो ना. तांच्यांनी पॅरा ऑलिम्पीक एसोसिएशन जें आसा किंवा स्पेशल एसोसिएशन जे आसात तांच्यांनी एप्रोच जर केलो जाल्यार आमी तांकां फूल सपोर्ट करपाचो आमी ऑलरेडी तांकां सांगिल्ले आसात. म्हाका दिसता ह्या संदर्भान आमचे स्पेशल ऑलिम्पीक स्पेशल आमचे जे पॅरा जे एथलीट्स जे आसात तांची एंटायर टीम जी आसात ती टीम येवन किंवा आमचो एक नोडल ऑफिसर्स तांचे भितर तांकां आमी दिवन तांकां मुखार फर्दर प्रोसिजर किंवा करपा खातीर आमी सगळ्यो कांय गोश्टी तांकां इंटिमेशन दिल्लें आसा. आनी आमचो नोडल ऑफिसर जो आसा तो तांकां सपोर्ट करता. ताहा म्हणून आमचो सोशल वेलफेअराचो जो डेप्युटी डायरेक्टर जो आसा सेक्रेटरी जो आसा तो हें सगळें फॉलोअप करता. आमकांय जाय कारण this is a motivation to all the athletes, especially पॅरा एथलीट्स जे आसात तेंच्यान जर एक परफॉर्म जर करपाक जर शकता जाल्यार हे जनरल जे एथलीट्स जे आसात जेंकां सगळे हात पांय कान सगळे वेवस्थीत आसात ते कित्याक परफॉर्म करपाक शकना हेंवूय तांच्यांनी आज दाखोवन दिल्लें आसात. आनी ह्या गोश्टी कडेन म्हजें पूर्ण डिपार्टमेंट जे आसा म्हणजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा किंवा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स जे आसात ते स्पीकर सर मोठ्या जोमान काम करता. कारण आमी आज दाखोवन दिल्ले आसात पर्पल फेस्टूय ऑर्गनायज करून दाखोवन दिल्ले आसात आनी नॅशनल गेम्सूय ऑर्गनायज करून यशस्वी राष्ट्रीय खेळ आमी ऑर्गनायज करून आमी दाखोवन दिल्ले आसात. स्पीकर सर एकूच लास्ट प्रश्न हा. स्पीकर सर जेन्ना स्पीकर सर इम्पॉर्टंट ना विजय सर देसाय. स्पीकर सर प्रश्न आहा पॅरा ऑलिम्पिकाचेर पर्पल फेस्टाचेर न्ही. सो पयलो प्रश्न स्पीकर सर जेन्ना एक पॅरा ऑलिम्पीक एथलीट भायर वचूंक सोदता तेन्ना ताजें एप्लिकेशन एक ग्रांट्स फॉर्म म्हणून आसता. ग्रांट्स फॉर्मान हें मागतात बोर्डींग पास दी म्हणून. म्हणल्यार ताणें तिकीट काडली जाल्यार ताका कळना की वेदर हीज एप्लिकेशन इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. तो वतकर मागीर बोर्डींग पास दिवपाचो हें हांचें आज रिक्वायरमेंट असो आसा. तें आसूंक शकता बिकॉज इज असोसिएशन इज नॉट एज येट रिकॉग्नायज बट देन टू गेट इट रिकॉग्नायज इज ऑल्सो युअर जॉब. स्पीकर सर जे अवॉर्ड मनी जिखतात फॉर एग्जाम्पल एक लॉयड फेर्नांडीस म्हणून आहा तो 1 सिल्वर 1 गोल्ड टेबल टेनिसान जिखलो ताका अजून मेरेन प्रायज मनी मेळूंक ना. स्पीकर सर कोचिंग कॅम्प पॅरा टेबल टेनीस प्लेयरांक नॅशनलाक खेळिल्ले तांकां कोचिंग कॅम्प जावंक ना कोच प्रोवायड जावंक ना. तांकां किट अलावन्स म्हणून फक्त 2000 रुपया दितात. 2000 रुपयान कितें जाता स्पीकर सर? 2000 रुपयान एक सेट ऑफ जर्सीज आनी शॉर्ट मेळटा. 3 ते 4 दीस तेच घालचे पडटले. स्पीकर सर हें जेन्ना सगळें जाता तेन्ना हे पॅरा ऑलिम्पीक म्हळ्यार कोण हे डिजेबल्ड भुरगीं तांचे बरोबर जेन्ना कोण वता तो एकलो वचूंक शकना +1 तिकीट काडूंक जाय. ते प्रोविजन स्पीकर सर आसपाक जाय. म्हणटकर म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन वील गव्हर्मेंट प्रोवायड कोचीस कोचिंग कॅम्प्स complete set of kits and equipment travel grants for the athlete +1 before purchasing the ticket and pay their prize money on time. हे हांव सारको पॉयंटेड क्वेश्चन केला आनी म्हाका ताजे पॉयंटेड आन्सर जाय. तुझे तिनूय प्रश्न जे आसात एक म्हणल्यार तांकां जो एसिस्टंट लागता जो केअर टेकर लागता तांकां आमी ऑलरेडी तांची आमी टिकेट्स बाकी सगळ्यो आमी खर्च आमी बॉन करता.
त्याच प्रमाणे आमची एक स्कीम आसा जो एक्च्युअल फेअर तो जर इंटरनॅशनल जर गेलो जाल्यार मॅक्झिमम आतां मेरेन तुमी दिनाशिल्ले आतां तूं दिता म्हणून अनाउन्स ऑलरेडी दिला ना अरे म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा तुका म्हाका दिसता म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा ना. थ्रू युअर आन्सर्स ओनली या. की मे बी तू यू आर मेकिंग एन अनाउन्समेंट स्पीकर सर पळय तो Speaker आतां sir, जे कितें Speaker म्हणटा ते फायनल म्हणून एक्सेप्ट जावंक जाय आय एम स्पीकर एक्सेप्टिंग सर नो इश्यू स्पीकर सर हांव ताजेंच उत्तर ताणें म्हाका अनस्टार 125 हें घातिल्लो स्टार अनस्टार आतां पळय तूं आतां अनाउन्समेंट करता पळय तें फायनल जाता द हाऊस इज सुप्रीम सो वॉट यू आर सेइंग बिकम्स फायनल पूण तूं आतां नवें करता आमी ऑलरेडी दिवपाक लागिल्ले आसात तुका आमी ऑलरेडी उत्तरूय दिल्ले आसात इन द इयर 2022-23 आमी जवळ जवळ आनी 23-24 57,980 रुपया आमी रिलीज केल्ले आसात स्पोर्ट्स किटा खातीर आनी त्याच प्रमाणे आमी त्यांचो TADA आणि किट जे आसा पळय तांकां 1,07,320 रुपया आमी तांकां पेमेंट केल्लो आसा हे नॅशनल इंटरनॅशनल पार्टिसिपेशन आणि नॅशनल पार्टिसिपेशन खातीर 46,768 वी हॅव ऑलरेडी पेड आतां लॉयडाचो जो विशय जो आसा तो वेगळो आसा लॉयडाचो विशय जो प्रायज मनी जे आसात ते प्रायज मनी आय हॅव ऑलरेडी अनाउन्स दॅट बिफोर गणेश चतुर्थी हे सगळे जे प्रायज मनीज आसा इन्क्लुडींग आमचे नॅशनल गेम्स जे मेडल विनर्स जे आसात किंवा पॅरा एथलीट्स जे मेडल विनर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक खंयची चवथ ह्याच वर्सा मरे ह्याच वर्सा चवथ मरे हय चवथ येत रावतली हय पळय हांवें जें उलयलेलें आसा हांवें तें करून दाखयलेलें आहा लक्षांत दवर कारण आमी 2 पावटी हें 3रे वर्स हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की चवथी पयलू सगळ्यांक आमी पयशे दितले ते आमी करून दिल्ले आसा आनी आजूय हांव परत फ्लोराचेर एश्युरन्स दितां ऑल द प्रायज मनीज वील बी पेड बिफोर द गणेश चतुर्थी सर तुमी इव्हेंटांक इतले म्हणल्या हे 57,000 46,000 पेंडींग आहा म्हण सांगपाक लज दिसपाक जाय एंडींग नो इट इज ऑलरेडी पेड यार अरे म्हणटा तें कितें उरलां तूं म्हणटा आतां लॉयडाचें उरलां म्हणटा तूं लॉयडाचें उरलां तुमी इव्हेंटांक म्हणलें कोटी द हाऊस इज मिसगायडिंग द हाऊस हांवें ताका ऑलरेडी सांगिल्लें आसा 2022-23 आमी ऑलरेडी पेड केल्ले आसा आमी ऑलरेडी पेड केल्ले आसा Even Chief Minister is quiet today, surprising. Speaker sir, he is misguiding the house. बस म्हणपाचो Speaker sir, he is misguiding the चंद्रकांत house. शेट्टी डिस्टर्ब करता म्हणटा तुमचा प्रश्न घ्या तुम्ही असं कंप्लेन केल्ले पुढे होत्या स्टार क्वेश्चन नंबर 3 श्री उल्हास तुयेकर Speaker sir, उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दिल्लें आसा. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न आसलेलो की डिपार्टमेंट has any plan for making necessary AC provision at the indoor hall at Manohar Parrikar Indoor Stadium at Naveli to give relief to the players from the heat during games? Because sir, आमच्या नावेली मतदारसंघात मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम एक सुंदर असं बांधले कडेन आसा हालींच 37 नॅशनल गेम्स खुबश्यो थंय जाल्यो आनी आमी पळयता की सदांच थंय तरेतरेच्यो गेमी बॅडमिंटन जावं अशे तरेतरेच्यो गेमी थंय जाता आनी थंय खूब लायट आसल्या कारणान ते इतली गरमी जाता की प्लेयरांक ते खेळपाक मेळना ऑनरेबल मिनिस्टर गेमी खातीर खुबदां येयला आनी आमी पळयलां की जेन्ना नॅशनल गेमी जाल्यो तेन्ना भुरग्यांक इतले प्लेयरांक गरमी जाताली लास्ट थंय कुलींग फॅन हाडून बसोवचें पडलें थंय AC घालपाची खूब गरज आसा इतलो सुंदर असो 43 करोड खर्च करून ग्रावंड बांदला पूण थंय जी AC आहा ती AC जर जाली जाल्यार खुबशें थंय बरें जातलें आनी मिनिस्टराक विचारलेलें की AC घालपाचो कितें तुमची तयारी आसा काय म्हणून मिनिस्टरान तयारी ना अशें म्हटलां पूण म्हाजी एक विनंती आहा की तुमी जर AC घातली जाल्यार खुबशे प्लेयर ते बरे खेळपाक शकता दुसरें म्हटल्यार स्पीकर सर थंय कॅन्टीन ना एक उदकाची बाटली सुद्दां घेतल्यार थंय लागीं थंय कांयच ना थंय कॅन्टीन आसपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे थंय सेक्युरिटी गार्ड ग्रावंडाचेर ना कारण त्या खातीर केन्ना केन्ना चोरी जावपाची शक्यता आसा सो म्हाजे कडेन म्हाजी मिनिस्टराक विनंती आहा की त्यांनी जाता तितले बेगीन हांगा AC घालपा खातीर प्रोविजन करचें आनी घालतले म्हणून म्हाका एक उत्तर दिवचें स्पीकर सर आदरणीय आमदारान जो प्रश्न आणि मागणी केल्ली जी आसा त्या मागणी कडेन सुद्दां आमी त्या एंगलाच्यान आमी विचार करतात कारण जे वेळाचेर 37 नॅशनल गेम्स त्या नावेलिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा भितर घडोवन हाडिल्ल्यो आशिल्ल्यो ते वेळाचेर 3 स्पोर्ट्स थंय घेतिल्ले आशिल्ले ते म्हळ्यारूच रोल बॉल नेट बॉल आनी बास्केटबॉल तो जेन्युइन जो विशय जो आसा तो बॅडमिंटनाचो तांणी उपस्थित जो केल्लो आसा
ताजे खातीर टेम्परेचर जो जाय पडटा आमकां मेंटेन करचो पडटा तो 18 डिग्री टू ऑलमोस्ट 30 डिग्री सुमार आसचो पडटा आनी जो एअर फ्लो जो आसा तो एअर फ्लो शूड नॉट बी मोर दॅन 0.2 मिटर क्यूब पर सेकंद असो आसचो पडटा. हो जो विशय जो आसा AC घातली बाकीचे कारण कित्याक सांग बॅडमिंटन एकूच स्पोर्ट्स त्या नावेली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर खेळनात स्पीकर सर. वेगळे वेगळे स्पोर्ट्स खेळटात म्हणजे बॅडमिंटन खेळटात, हँडबॉल खेळटात, रोल बॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, जुडो असे वेगळे वेगळे तरेचे स्पोर्ट्स खेळपा खातीर ती फॅसिलिटी आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसात. आनी एकंदरीत जर आमकां कन्सल्टन्स जो आसा तांचे कडेन आमी कन्सल्ट करून बाबा सद्याच्या स्टेटान भितर ताजो डेड लोड किंवा बाकीचे सगळे काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो घेवपाक शकता का ना घेवपाक शकता त्या संदर्भात आमी कन्सल्टन्सा कडेन कन्सल्ट करून ह्या संदर्भात पर्सनली मागीर आमी तुमकांय आफयतात मिटिंगेक कारण आमकांय दिसता की आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें सगळे सायडीच्यान वेल एक्विप्ड आसचें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पावलां मारतात. पण डेफिनेटली जो प्रस्ताव तुवें जो मांडिल्लो आसा फक्त एकूच गोश्ट आसा कारण आमी जितल्यो स्टेडियम जेन्ना एसीन परिपक्व करता कारण मेंटेनन्स जो कॉस्ट जो आसा तो ह्यूज आसता आनी प्रत्येक जो आमचो स्टेडियम जे असतात ते स्टेडियम आम्ही प्रॅक्टीस करतात बाकी सगळे नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर वर्ल्ड चॅम्पियनशीप हे जातात आणि हे एंगलाच्यान जर मुखार जर काही गोष्टी जर आमकां जर करचे जर पडले तर डेफिनेटली आमी जो डिमांड जो आसा तो आमी गृहीत धरतले पण ताजे भितर पयलू कन्सल्टंटा कडेन आमी कन्सल्ट करून कारण ज्या वेळाचेर 43 करोड्साचे त्या वेळाचेर टेंडर काडिल्लें त्या वेळाचेर एसी प्रोविजन तातूंत भितर कांय नाशिल्लें आनी म्हणूनच तुका हांवें उत्तर दिल्लें आशिल्लें की नो प्लॅन्स आर देर फॉर मेकिंग द प्रोविजन ऑफ एसी. दुसरी गोष्ट स्टँड जे आसा स्पेक्टेटर स्टँड ताका ऑलरेडी HU ऑलरेडी आसा एअर हँडलिंग युनिट ऑलरेडी आसा म्हणजे फ्रेश एअर भितर येता तांचे कडच्यान कांय ना फक्त FOP जो आसा द फील्ड ऑफ प्ले जी एरिया जी आसा त्या संदर्भान हो विषय खूप गंभीर आसा कारण नॅशनल गेम्स जेन्ना आयोजन केल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर स्पीकर सर आमकांय थोडोसो डिफिकल्टी आयली नंतर आमी टॉवर AC घालून हे सगळे काही गोष्टी आमी मॅनेज करून व्हेल्ले आसा. पण डेफिनेटली सगळो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा तो परिपक्व करपा खातीर हांवूय सकारात्मक दृष्टिकोनांतल्यान विचार करतलो. दुसरी गोष्ट सेक्युरिटी संदर्भात तांणी जो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा तोय सेक्युरिटी सुद्दां खूप महत्वाची आसा. हे आमी डिस्कशन केले नंतर आमी एक दीस आदरणीय आमदार आमी बसून उलोवया आणि त्या संदर्भात मुखार आमचे स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते डेव्हलप करपाचें आनी ते मेंटेन करपा खातीर आमी जबाबदारी घेतले हे म्हजे तुका एश्युरन्स जावन आसा. थंय कॅन्टीनाची गरज आसा कारण ते प्लेयर जेन्ना खेळटा तांकां उदकाची सुद्दां ते फॅसिलिटी ना थंय. ओके कशी स्पेस कशी आसा स्पीकर सर त्या संदर्भात आमी एक इन्स्पेक्शन करून माझे ऑफिशियल्स आणि हांव इन्स्पेक्शन करून तुमकां कशें जाय ते कारण आमी बरी तरेची सर्वीस दिवपा खातीर आमचें खातें आज काम करीत आसात. लोकांक कितें जाय तें दिवपा खातीर आमचो प्रयत्न करतात कारण गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान आमकां त्योच काही गोश्टी सांगिल्ल्यो आसात की ज्यो लोकांच्यो डिमांड जो आसा तो सप्लाय करपाचो आमचो विचार आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळे एक्सपर्ट्स तातूंत बसून ह्या सगळ्या काही गोश्टीची तोडगा करपा खातीर हांव एश्युरन्स आमदाराक दिता. श्री निलेश काब्राल. हो जो स्टेडियम बांदलेलो आसा नावेली मतदारसंघात तो आमी यूज करता मडगांव मतदारसंघात पूण क्वेश्चन मागला नावेली आमदार नावेलीच्या फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्पीकर नावेलीच्या प्रश्नासंदर्भात स्पीकर म्हणटा. स्पीकर सर जो हो प्रश्न मांडला आमचो मनोहर पर्रीकर स्टेडियमाचो जो मडगांव मतदारसंघान आसा पूण नावेली मतदारसंघान आमदारान काडला दिगंबर तशें जाय तशें हांवें विचारलें. सो हो प्रश्न जो आसा स्पीकर सर तशें खूब वॉर्डर जे आसता ते आमकां नाका प्रश्नाचे विचारया स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टरान उत्तर दिलां आमी थंय खुबदां वयता आमचे खुबशी गोश्टी जाता. हांव मंत्र्या कडेन मागता आतां ते व्हडले फॅन घातले पळय बांबोली स्टेडियमाक तितून भितर AC आशिल्ले पूण गरम जाता ते फॅन जाता तेन्ना रिलीज जाला. सो इन द मीन टायम जे AC प्रकारान जे कितें करपाचें ते कर ते व्हडले फॅन मेळटा पळय ते 2-3 फॅन घातले जाल्यार एटलीस्ट टेम्पररी रिलीफ मेळटले ते व्हडले पडना 1.5 लाख कितें पडटा ते थोडे घालून घेवचे ना. AHU वयरू आसता AHU काय ना तो फॅन ओली रोटेट द विंड सो ते घालपाक शकता आनी मागीर तुजो कन्सल्टंटान अपॉयंट करून कित्याक प्रोविजन जे आसा म्हाका खबर आसा AC केल्ले आसा पूण घालूं नाशिल्ले पूण बिल्ड करतना AC प्रोविजन म्हणजे तसो न्ही हेजो न्ही AC तुजे VRF मॉडल VHF मॉडल न्ही ताका तुवें सांगला प्रॅक्टिकल बसता पळय ते VHU घातला
तो इशू ना पूण जे प्लेईंग फिल्डार जाता पळय ताका एक तो फॅन घालचो मागीर तुजे स्टडी करीत राव आनी घालता तेन्ना घालचें पूण एटलिस्ट ते रिलीफ मेळटलें टेम्पररी अशें रिक्वेस्ट करता. दुसरो गोष्ट जी आसा आमी पळयता की गव्हर्मेंट कॅन्टीन जे आसता तुमी भितर दिता आनी मागीर टेंडर काडटा आनी तो कॅन्टीन केन्ना गेम आसता तेन्नाच फायदो आसता, गेम ना तेन्ना तो ऑपरेटक जायना. सो अशें डिझायन करपाक जाय. तुजो जागो खूब प्रायम रोडाचेर आसा, तो लिंक रोडाचेर आसा, ताका डिझायन करतना कंपाऊंड वाले भितर घेवन ते वीथ कॅन्टीन वीथ पब्लीक आनी ते करचे अशें रिक्वेस्ट करता. नाल्यार ते मागीर भितर कॅन्टीन कोणाक दिल्यार ताका परवडना. तुमी भाडें मागता कितले PWD दिता येदो व्हडलो रिपोर्ट 40,000 रुपया भाड्या ते अशें पडवचें ना. सो हेजे खातीर हो प्रोविजन अलॉंग वीथ गेटीच्या सायडीन जर केले सो इट कॅन बी यूज फॉर पब्लीक एंड एज वेल पीपल हू आर युजींग इनसायड अशें लक्ष घालचें स्पीकर सर. अशें घालतले काय कितें तुमी? स्पीकर सर पयलो जो विशय तुवें मांडिल्लो आसा की फॅन्स तुमी घालचे अशें म्हणून एज फार एज माय नॉलेज इज कन्सर्न कारण दी हायट जी आसा ती नावेली कारण आमचो जो बास्केटबॉला खातीर कोर्ट जावन आसात किंवा नेटबॉल हे सगळे काही गोष्टी बॉल वयर वता ते आमी पळयतात. पण जशें आमी हे जे तुवें जे सजेशन दिल्लें आसा ते आमी ऑलरेडी फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा ऑलरेडी फॅन घातिल्ले आसा बट दॅट इज ओन्ली मेंट फॉर आमचो बॅडमिंटन आनी TT तोच हें आसा. हांगा जो कितें विशय आसा पळय न्ही तो बास्केटबॉल आसा. बास्केटबॉलाचो बॉल वयर वता ते सगळे काही गोष्टी कितें चॅक करून ते पळयता हांव कितें करपाक मेळटा तें आनी डेफिनेटली द सजेशन इज गूड. डेफिनेटली वी कॅन थिंक ऑफ कारण बरे गोष्टी जर करतले जाल्यार डेफिनेटली आमकां हेजेर विचार करपाकूच जाय. कारण नावेली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा स्पीकर सर हो बरे तरेचो युटिलायजेशना भितर येता, बरे तरेचो यूज जाता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची बेस्ट सर्वीस किंवा दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कॅन्टीन जे आसा पळय न्ही व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू रेज केल्लो आसात स्पीकर सर. तशें आमच्या मडगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान सुद्दां अशेंच तरेचे कॅन्टीन आसात. थंय भायले सुद्दां जे लोक जे आसात तांकां अलावड कसो आसा आनी तें वेवस्थीत तांणी मांडिल्लें आसा. कारण आमी फक्त स्पोर्ट्सा खातीरूच जर तें कॅन्टीन जर आमी अवेलेबल केलें जाल्यार कोण तें कॅन्टीन चलोवपाक शकपाना. भायले सुद्दां जर कोण जर आसात पेडन्शियर आसतले किंवा बाकीचे लोक जे आसतले तांकां सुद्दां एक्सेस दिवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. पण जागो आयडेंटिफाय केले नंतरूच हेजेर सगळ्यांक उत्तर दिवपाक शकतलो. पण म्हजो प्रयत्न आसा कारण एवरी फेसिलिटी वी हॅव टू गिव. कारण आमची जी एक वायड आमचे एक ड्रिम्स आसा वेर एक प्लॅन्स आसा ते प्लॅन्स एक्झिक्यूट आनी सफल जावपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करणें तितलेंच गरजेचें आसा आनी जें कितें करपाक जाय त्यो काही गोष्टी पावल आमी उबारतले. स्पीकर सर हो कोर्ट पळय इंडोर हॉल आसा हो सद्या इज कन्सिडर्ड ऑन द बेस्ट हॉल इन द स्टेट. म्हणजे गेल्ल्या वर्सा थंय वेटरन्स बॅडमिंटन नॅशनल चॅम्पियनशीप जाली. म्हणजे एबाव 60 इयर्स, एबाव 50 इयर्स, एबाव 40 इयर्स जवळ जवळ 5,000 पार्टिसिपंट्स थंय खेळ्ळे. आनी इट वॉज इन द मंथ ऑफ एप्रील मे त्या टायमार खरीच थंय रिक्वेस्ट करताले सगळे की कित्याक तुमी AC करना. पळय म्हापशां जो इंडोर हॉल आसा तो AC आसा पूण अनफॉर्च्युनेटली ते कोर्ट्स कमी आशिल्ल्यान थंय तुका सगळें शिफ्ट करपाक मेळना तांकां. पूण म्हजें म्हणणें आसा की आतां जो ट्रेंड आसा नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां इंडोर हॉल खंय बांदता पळय इट इज ऑलवेज प्रोवायडेड वीथ AC. आनी म्हज्या कोतान आतां मिनिस्टरान सांगलें पळय बाकीच्यो गेमी थंय खेळटा. टेबल टेनीस आसा, बास्केटबॉल आसा, गेम ना हँडबॉल आसा. तो स्टेडियम प्रॅक्टिकली कोर्ट बिजी उरता सारको. हांव थंय सकाळ फुडें स्पीकर सर हांव वॉकिंगाक वता सवरांचे. वॉकिंगाक थंय सकाळ फुडें बॅडमिंटन खेळपाक येता, थंय कोचिंगाचें काम चालू आसता, थंय हँडबॉल खेळपाक येता. भुरग्यांचो मुवमेंट कंटिन्युअस आसता. सांजचेय थंय ग्रूप खेळपाक वता बॅडमिंटन आनी वेगळे वेगळे खेळ थंय आज खेळटात. सो म्हज्या कोतान मिनिस्टरान प्रोविजन करचें. चीफ मिनिस्टरान कितें जाय जाल्यार तांकां फायनान्शियल सपोर्ट दिवचो. नाल्यार प्रत्येक खेपे फाल्यां इंटरनॅशनल समज बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप कितें केली थंय वेटरन्साची त्या जाणट्या मनशांक सामके त्रास जाता गरमे. आनी ते म्हणटा अरे इधर क्या है तुम्हारा इतना अच्छा बनाया AC नहीं है. सो ताजेर मातशें सिरियसली मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून करचें. सेकंड एकच इशू सजेस्ट करता कॅन्टिनाचें. कॅन्टीन थंय पयलीं म्हणजे गजाल हांव पळय चीफ मिनिस्टराक सांगिल्लें मडगांव फातोर्डा स्टेडियमाचेर पळय जें कॅन्टीन आहा तें सकाळ फुडें 6 वरांचेर ओपन जावपाक जाय. जाल्यारूच ताका गिरायक जातलें. थंय 500 लोक येतात वॉकिंगाक. ते वता आसतना प्रत्येक जाण भाजी खाता, भाजी घेवन वता घरा. पयलींचें कॅन्टीन एकदम बरें चलिल्लें. आतां ते कोण कॅन्टीन आहा ते 9 9:30 ओपन करता तर गिरायक कशें जातलें. सो इट हॅज टू बी स्टार्टींग फ्रॉम 6 o'clock कारण सकाळचो गर्दी आसता भुरग्यांची जाणटेल्यांची सगळ्यांची आनी मागीर सांजची मदल्या टायमाचेर गॅप आसता. सो कॅन्टीन कोण करता तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक तुमी जर कोणाकीय समज दितात जाल्यार कंडिशन पयलें घाला की शूड स्टार्ट इट एट 6 o'clock. इतलें मातशें लक्षांत दवर.
स्पीकर सर, म्हाका दिसता पयले दोन प्रश्न आदरणीय आमदारान जे उपस्थित केल्ले आसात ताजे उत्तर हांवें ऑलरेडी दोन्ही माननीय सदस्यांक दिल्ले आसात. उरलो प्रश्न उपस्थित केला तो मडगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या कॅन्टिनाचो. हांव इंटिमेट करता जे कॅन्टीन आज जो कोण चलयता ते 6 म्हळ्यार ओपन करपाचो हें सांगता आनी वील कन्सिडर दॅट रिक्वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, I would like to take 4A. 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 स्पीकर सर, उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. स्पीकर सर, जो रिप्लाय आमकां गावल्लो आसा हो पर्टिक्युलरली क्वेश्चन आसा स्टाफ स्ट्रेंथ इन रुरल डेव्हलपमेंट जो डिपार्टमेंट आसा तितून. आतां स्पीकर सर, जेन्ना म्हाका उत्तर गावला त्या उत्तरान अशें आसा की जे ग्राम समृद्धी योजना स्कीम ह्या स्किमी अंतर्गत आमकां ग्रामीण जे भाग आसा जावं ग्रामीण जी विलेजीस आसा हांगा आमकां प्रोपोजल्स धाडून रुरल डेव्हलपमेंटाचे थ्रू आमी डेव्हलपमेंटल वर्क घेवपाक शकता. स्पीकर सर, आतां नॉर्थ गोंयचो जो DRDA आसा तितून आमकां उत्तर गावला त्या प्रमाणे 342 प्रोपोजल्स जे आसा ते पेंडींग आसा. तितून आमी क्वेश्चन घातलेलो त्या क्वेश्चनान विचारलेलें की कित्याक लागून पेंडींग आसा. तितून आमकां रिप्लाय गावल्लो आसा की स्टाफ स्ट्रेंथ जी आसा ती कमी आसा. आतां नॉर्थ गोवान DRDA नॉर्थ हांगा एक्झिक्युटीव इंजिनियर एक आसा आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर तो एक आसा ताका 5 चार्जीस आसा स्पीकर सर, 5. आतां ती तुमकां सांगता सुप्रिटेंडंट इंजिनियर इन PWD सर्कल 1, सर्कल 7, सर्कल 9, SSW आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर DRDA म्हटल्यार 5 चार्जीस एकूच इंजिनियराक दिल्ल्यो आसा. आनी तुमी चिंतूंक शकता आसतले आख्खे नॉर्थ गोंयचे आख्खे प्रोपोजल पेंडींग उरलेले आसा. स्पीकर सर, तसोच जो एसिस्टंट इंजिनियर आसा, एसिस्टंट इंजिनियर दोग जाण आसपाक जाय नॉर्थ गोवान. थंय एकूच एसिस्टंट इंजिनियर आसा स्पीकर सर, एकूच, आनी एक पोस्ट अजून पर्यंत वेकंट आसा स्पीकर सर. आनी ते एसिस्टंट इंजिनियराकूय एडिशनल चार्ज आसा बिचोली PWD बिचोलीन. स्पीकर सर, तसोच ज्युनियर इंजिनियर आतां स्पीकर सर ज्युनियर इंजिनियर आसपाक जाय 3. आतां तितून स्पीकर सर ज्युनियर इंजिनियर आसा एकटोच आनी 2 वेकंट पोस्ट आसा स्पीकर सर. आतां तशेंच बाकीचे जे टॅक्निकल स्टाफ आसा हेय कमी आसा. आनी प्रश्न स्पेसिफिकली म्हाजो प्रश्न असो आसा की इतले कमी स्टाफान आतां गेल ती 2 वर्सां जाली आमी प्रोपोजल्स घालता, सगळे घालता, अजून पर्यंत ते प्रोपोजल जे आसा ते क्लियर जायना आनी तेंची काम जी आसा ती स्टार्ट पासून जावना. सो इतले कमी स्टाफान डिपार्टमेंट कशी कामां जी प्रपोज केल्ली आसा, जी ग्रामीण भागान कामां प्रपोज केल्ली आसा ती कंप्लीट करून घेतली. स्पीकर सर, एकूच आदरणीय आमदारान तो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा की देर आर 342 प्रपोजल्स पेंडींग इन DRDA नॉर्थ. एक्चुअली कशें आसा न्ही, 342 प्रपोजल्स स्पीकर सर आमचे कडेन आयिल्ले आसात, पण तातूंतले फक्त रिजोल्युशन्स आनी विदाउट डॉक्युमेंटेशन आयिल्ले आसात. आनी आमी ते कन्सर्न ते विलेज पंचायत जे रिजोल्युशन घेतिल्ले आसात तांकां आमी पत्रव्यवहार केल्लो आसा. तशें आमचे कडेन एकंदरीत फूल फ्लॅज हे पत्रव्यवहार जाल्लो आसात किंवा त्यांचे डॉक्युमेंटेशन आयिल्लें आसात. तशें प्रपोजल आमचे कडेन तशें अजून पेंडींग ना. तें उत्तर सुद्दां हांवें सावथ गोंयान सुद्दां DRDA तशें दिल्लें आसा. पण तुजे जो स्पेसिफीक 2 जे विशय जो आसा, एक तुजो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आमी आयलो आसात, विदीन 8 days भितर आमी टेंडर फ्लोट करता. आनी दुसरो जो तुजो प्रपोजल जो आसा तो इट इज फॉर एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवलाक गेल्लो आसा. आय विल सी दॅट एट द फास्ट पेस ह्यो सगळ्यो काही तो कित्याक उरलो, कारण तुवेंनूच म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे यू हॅव गिवन द चेंज ताजें नेम केल्लें आसा म्हणून तो परत आमकां रिसबमीट करचो पडलो. डेफिनेटली हांवें सगळ्या आमदाराक तुज्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की हांवें ऑलरेडी इंटिमेशन दिल्लें आसा, डायरेक्शन्स दिल्लें आसा टू माय डिपार्टमेंट. प्रत्येक आमदाराचे 2 प्रपोजल आमी घेतले, कारण जसो आमचो बजेटरी प्रोविजन आसा तसोच आमी त्यो काही गोष्टी केल्ल्यो आसात. पण डेफिनेटली हे जे विशय तुजो जो मागणी केल्ली आसा ते आमी काही गोष्टी दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, जशें स्पीकर सर जशें मिनिस्टरान सांगलें की 2 प्रपोजल जे पेंडींग उरले. आतां हो म्हाज्या मतदारसंघाचो आतां गेल्या त्या वर्सा म्हटल्यार 1 वर्स पयलू आमी प्रपोजल आनी तेजे पयलूचे प्रपोजल स्पीकर सर. आनी जेन्ना कामां जावना म्हणून आमी एक लेटर केलें, जे डिपार्टमेंटाक लेटर केलें की अजून पर्यंत जी ग्रामपंचायतीन कामां धाडलेलीं आसा RDA अंडर ती कित्याक जावना. सो तेन्ना आमी लेटर केलें, तेन्ना रिप्लाय येयलो की तुमी 2 प्रायोरिटीचेर कामां दिया म्हणून. ती आमी 2 प्रायोरिटीचेर कामां दिली. आनी थंय स्पीकर सर जेन्ना हांव मुद्दम सांग प्रायोरिटी लेटर जें आसा तें 1/3/2023 दिल्लें. आनी आमकां हितून म्हटल्यार जेन्ना DRDAची हें आसा तितून विथीन
15 days म्हटल्यार 15 दिसां भितर इस्टिमेट रेडी जावपाक जाय. हांव स्पिकर सर सांगपाक सोदतां, आमचें एक काम आसा धाकटे बाट मंडूर हांगा रिटेनिंग वॉलाचें, हांगा सगळो म्हटल्यार एंटायर थिंग जाल्ले, सगळे जे एनओसीज सगळे दिल्ले, रेजोल्युशन्स बी सगळे केल्ले, पण तेजो इस्टिमेट जालो 4/9/2023 म्हटल्यार कितली टायम जालो तोय बीन आमी परत फॉलोअप करून स्पिकर सर, आनी अजून पर्यंत त्या हेजो टेंडरींग प्रोसिजर अजून पर्यंत जाल्लो ना. आतां थंय आमकां रिप्लाय कितें येता स्पिकर सर की टेंडरिंगाक लागून की जनरेट जावना. आतां की जनरेट कित्याक जावना, कोण हांगांतल्यान थंय ट्रान्सफर जाता आनीक कितें जाता, सो हें स्पिकर सर हो रिप्लाय सारको न्हू. स्पिकर सर आमकां खंय ना खंय जे स्पिकर सर एक्झॅक्टली कितें जाय माननीय आमदाराक ताणें तें म्हाका विचारचें, त्या प्रमाणे ताका उत्तर कितें एक्झॅक्टली जाय तेच सांगता. अजून पर्यंत जो एक आमचो वर्क आसा, तुमी जो सांगलो तो जातलो म्हणून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवलाक गेला. आतां तेजो रिप्लाय कितें येयला की जनरेट जावना, टेंडरींग की जी आसा जी जनरेट जावना. आतां ती 2022 काम 2 वर्सां जालीं, अजून पर्यंत तें काम कंप्लीट जावना. आतां काम स्टार्ट पासून जावना, ताका ऑर्डर पासून वर्क ऑर्डर येवंक ना. सो म्हाका एश्युरन्स जाय जी आमची कामां आसा आमच्या सानंद्र मतदारसंघात आख्या ऑल ओव्हर गोवा, ही कामां केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातली. आतां हितून आनीक आसा नेवरा गांवांत, तेजी ऑलरेडी रिटेनिंग कॉलॅप्स जाल्ली आसा. आतां हांगा पासून सगळे आमचे जे हें आसा ते सगळे घातलेले आसा. चेंजीस करून आमी वर्क चेंज करून 1 वर्स जालें. 1 वर्स मिनिस्टरान समजून घेवपाचें, हांव बेश्टोच हें करिना. जे 1 वर्स जालें तरी पुणून तें अजून पर्यंत जावना आनी तेजो इस्टिमेट पासून जावना. आनी जेन्ना आमी फॉलोअप घेवपाक वयता स्पिकर सर, हांगा अशेंय रिप्लाय येता की फंड अवेलेबिलिटी ना. सो हें मिनिस्टरानूय क्लियर करपाचें केन्ना पर्यंत हें क्लियर जातली दोनूय जी कामां आमची घातलेली. आनी हेच्या फुडें आतां फुडें आमी आनीक 2 घालपाचें आसा. सो 1 वर्सा 2 टोटल 6 नेमके मंत्र्याक कितें अपेक्षा केन्ना पर्यंत मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाचें की केन्ना पर्यंत ही दोनूय जी कामां आतां एक्झिस्टींग आसा ती आनी बाकीची फुडली आमी ऑलरेडी घातलेली आसा ती केन्ना पर्यंत जातली. स्पिकर साहेब म्हाका दिसता ऑलरेडी एश्युरन्स दिल्ले आसात आनी पयलूच सुरवातीकूच की तुजो विदीन 8 days भितर हांव एक कामाचें टेंडर करता आनी दुसरो जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवाक गेल्लो आसा ताजो आयलो नंतर इमिडिएटली तें काम सुद्दां सुरवात करपाचो म्हजो तसो प्रयत्न. स्पिकर सर, जे मंत्री सांगता एज पर हिज आन्सर, एकूच आय ओनली इंटरवीन युअर आन्सर इटसेल्फ, यू से द डिले, द रीजन फॉर द डिले इज वर्क ड्यू टू लॅक ऑफ स्टाफ. नाव वेन व्हेरी स्पेसिफीक, आय थिंक ऑल द मेंबर्स मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे काम पेंडींग आहाय. When will you fill these vacancies? Why are you basically the people are म्हाका दिसता सगळे vacancies जे pending आहाय, when will you fill? Your staff is short, very simple. आणि हे proposal पाटी answer दिला. I know for a fact that proposals that I have sent also are pending. Several MLAs are pending and mainly because of staff. So when will you fill this staff? स्पिकर सर, आमचे फिलिंग ऑफ पोस्ट जो आसा ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन आमी ऑलरेडी संपूर्ण केल्लो आसा. स्टाफ सिलेक्शन जाता तितले बेगीन हांवूय पर्सनली फॉलोअप करता, कारण म्हाकाय तेजी कमतरता आसा हें म्हाका खबर आसा. स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंतर्गत ऑलरेडी आमी पोस्ट क्रिएट करून तांकां सगळे एप्रुवल बीन घेवन आमी दिल्ले आसात. एज सून एज स्टाफ सिलेक्शन ज्या वेळाचेर जातलें. डिले जाता because there is no staff. स्पिकर पण तरी आसतना आमी मॅनेज करता. Manage by it is your answer says ना एक गोष्ट कशी आसा न्ही, जरी आमी स्टाफ सुद्दां ना आसले म्हणले जाल्यार आमचे कडेन तशी पेंडींग प्रपोजल विथ द फूल डॉक्युमेंटेशन जे कितें डिपार्टमेंट दिल्लें आसा ते आमचे कडेन एस्टिमेट बीन प्रिपेर करपा तशें आमचे कडेन तशी प्रपोजल स्पिकर सर कांयच ना. जितले आमचे कडेन पळय स्पिकर सर ही पेंडींग आसा. तुका दिता मातशे आमगे आहाय ते कितल्यो दिलोल्यो पेंडींग आणि मोर दॅन 2 years जाली. प्रपोजल 2 वर्सां जाली. आमदार स्पिकर सर प्रपोजल बरेचशे आमदार आणि बरेचशे विलेज पंचायती आमकां दिता. आमी आमच्या GSYचे मिटिंगेक ते आमी एप्रूव्ह करता सब्जेक्ट टू द डॉक्युमेंटेशन जे रिक्वायर्ड डॉक्युमेंटेशन जाय ते तांच्यानी आमचे कडेन संपूर्ण करपाक जाय. जो पर्यंत डॉक्युमेंटेशन ते दिना तो पर्यंत आमकां फायल प्रोसेस करपाक मेळना. जरी स्टाफाची सुद्धा कमतरता ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशना लागून ते स्टाफ मेळ्ळाय म्हणून तूं मागीर सांगचे केन्ना. स्पिकर सर हेजो आमकां आन्सर जाय. एक्सक्लुझिव्ह जो ई आसपाक जाय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, कित्याक तो अवेलेबल आसना. आमकां परत म्हणजे तो डिफरंट PW डिविजनान भोंवता, डिफरंट हितून आसा. सो सीएमान हेजो जाप दिवपाक जाय की बाबा एक्सक्लुझिव्ह तुमी ताका थंयच दवरितले काय 5 एडिशनल चार्ज दितले. टोटल एडिशनल चार्ज जो आसा सीएमान उत्तर दिवपाक जाय. कित्याक DRDA आमी रुरल डेव्हलपमेंट करता म्हणटा आनी हांगा एकूय कामां जायना. स्पिकर सर स्टाफ सिलेक्शन आहा म्हणटा. स्पिकर सर 2 विशय. एक त्यांनी जो सांगला पळय न्ही RDA खातीर ताका एक्सक्लुझिव्ह इंजिनियर जाय म्हणून हांव मिनिस्टराक सांगता की तेंच्यांनी PWD कडेन मागचें. आतां इंजिनियरी खूब भरती जाल्या. तेन ऑलरेडी आन्सर तुका गायल मु स्टाफ सिलेक्शनाक मागचे आनी केदो आमी टर्म काबार जातलो. स्पिकर सर
लेट मी स्पीक. ताणें जे इंजिनियर मागल्या स्पेशली पळय न्ही ते आतां ऑलरेडी आमच्या PWDन नवीन भरती जाल्या त्या खातीर तांकां एक्सक्लुजीव जो इंजिनियर दिवपाक जाय ते आमी एक्सक्लुजीव RDA खातीर इंजिनियर दिता जेणे करून रुरल डेव्हलपमेंटाचेर ग्रामीण विकासाचेर भर दिवन आनी फक्त हांगाच न्ही तेंच्यांनी केंद्रांतलो जो फंड मेळटा ग्रामीण विकासा खातीर तेंच्यांनी तेय प्रपोजल धाडचे. आतां केंद्र सरकारा कडल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत ग्रामीण विकासाचेर ह्याय बजेटांत हो भर दिल्लो आसा तो ग्रामीण विकास करून घेवपाक तेंच्यांनी प्रपोजल धाडचे. दॅट इज वन. दुसरें RDAचो स्टाफ उरलेलो स्टाफ जो कितें भरपाचो तांचे जे पोस्ट कितें वेकंट आसात त्यांनी जर स्टाफ सिलेक्शनाक धाडल्या स्टाफ सिलेक्शन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी तांच्यांनी प्रोसेस सुरवात केला. हांव ताका फक्त फास्ट ट्रॅक कर आनी ते भर जाता तितके बेगीन तेजे एडवर्टायजमेंटूय येतले आनी ते पोस्ट जे ते भरतले. स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाजो लास्ट उरला स्पीकर सर म्हाजो लास्ट उरला स्पीकर सर जे ऑनरेबल मिनिस्टर ऐकले स्पीकर सर आणि ऐकता त्यांना एक विषय मांडलो की ऑनरेबल सीएमान आता एश्युरन्स दिला की स्टाफ घेतल्या PWD मागले ते कितले फॉर लॉंग टर्म बेसीस एक्सक्लुसिवली कित्याक फाटी प्रमोशनूय केल्ले आसा ऑलमोस्ट 27 ई आणि SC सगळे बस सीएमान केला. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर मागता तरी फूल टायम स्टाफ येतलो. माझे एक प्रश्न स्पेसिफीक आसा जे ऑनरेबल सीएमानूय सांगला की सेंट्रल ग्रांट खूब मेवता. 3 वर्सां पयलीं आमकां शेल्डर क्लस्टर म्हणून आमी तो ग्रांट हाडलेलो तुमी जावचे न्ही पयलीं तो आजुनूय काम लंगडता. आतां लंगडता तेन्ना म्हाका तुजें एश्युरन्स जायना हावज बेज ऑन युअर गिवीन स्टेटमेंट्स की RDAचें जे काम चालू आसा की तुमी थंय येवन असेंब्ली सेशन डेट फिक्स करून ती शेल्डे क्लस्टराचें काम सेंटरांतल्यान पयशे हाडून आज पासून ते कंप्लीट जायना. सो कित्याक लागून जायना तें सांगचें. इट इज रिलेटेड टू दीस सेम क्वेश्चन बिकॉज ऑफ स्टाफ इज नॉट देर. सो ते मातशें कंप्लीट करून म्हाका दिवचें. आनी आमी सेंट्रल ग्रांटाचे जे स्किमी आसा तांकां पंचायतीन तुमकां आनी प्रपोजल धाडल्या ती मातशी करून तुजे कडेन पयशे ना तूं आमदाराक फक्त 2 कामां दिता म्हणटा. व्हेरी गुड बरें रिस्पेक्टफूल तुवें आन्सर दिलो. पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन खूब पयशे आहा ते हाडपाचो मातसो प्रयत्न करचो अशें हांव वेदर ही वील डू ऑर नो. हे प्रपोजल जे आमचे कुडचडे मतदारसंघात दोन्ही पंचायतीन दिल्या ते करतले वा ना हे विशय घेवपाक जाय. स्पीकर सर आदरणीय आमदारान जो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा जी केंद्र सरकाराची जी योजना जी आशिल्ली ती फाटल्या म्हज्या टेन्युराचे पयलू ही सुरू जाल्ली आशिल्ली. पूण स्पीकर सर ती योजना जी आसा ती सध्या बंद जाल्ली आसा आणि नंतर तांच्यांनी आमकां आमी पत्र वेव्हारूय केल्लो आसात. हांवूय तो फास्ट ट्रॅकाचेर आसा. म्हण कितें जालां आसा आमी युटिलायजेशन बीन कितें जाल्लें आशिल्लें तें आमी ऑलरेडी दिल्लें आसा. ते स्कीम सध्या ती बंद जाल्ली आसा आनी ते नवी स्कीम इंट्रोड्यूस करपाचें आमकां ऑलरेडी तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. त्या प्रमाणे हांव फॉलोअपाचेर आसा कारण म्हाकाय जितले पयशे आमकां सरकारा भितर येवपाक जाय त्या खातीर आमी फॉलोअप करता. स्पीकर सर म्हाजो लास्ट स्पीकर सर लास्ट जो प्रश्न ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला त्या प्रश्नाक स्पीकर सर उत्तर दिले. स्पीकर सर ती स्कीम जर बंद जाली तेका आमी जबाबदार ना न्ही. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमीचे पयशे येयले तुमी UC दिवना येवना तुमकां पयशे येवना. आतां ती स्कीम बंद जाल्या म्हाकाय खबर आहा पूण तेका प्रोविजन तुजे भितरल्यान करपाक जाय. स्पीकर सर सेकंड इन्स्टॉलमेंट ना येवचोच ना तो कित्याक स्कीम बंद जाल्या कशी येतले स्कीम आमकां स्पीकर सर हांव चड उलयना मागीर आमी खंयच्या पावतले. म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा म्हाकाय खबर आहा ती स्कीम बंद जाला. UC तुमी दिवंक ना UC दिवंक ना म्हणून तुमकां आतां एलिजिबल ना. आतां ते स्किमीक जर पयशे मागपाक ताका ना. सो तुजे स्टेटींतल्यान ताका प्रोविजन जो कंप्लीट करपाचो प्रोविजन सीएमान तुमी करचो. कित्याक हे 4 वर्सां लंगडता ग्रावंड आतां 4 वर्सां बंद उरला. स्पीकर सर हेजेर मातशें लक्ष घालचें अशें म्हणटा. स्पीकर सर आमी ऑलरेडी प्रोसेस सुरू केल्लो आसा. आमी इंटिमेशन केंद्र सरकाराक सांगिल्लें आसात. सो आमचोय फॉलोअप आसा. हेजो तशें न्ही की बाबा आमी कांयच करना आनी हे हांव टेक ओवर करचे पयलूची ती योजना जावन आसा. मिनिस्टर जेन्ना आसता तो टेक ओवर करना तूं मिनिस्टर म्हणजे तुजी जबाबदारी आसा. स्पीकर सर म्हाजो लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर निलेश बाबाचो प्रश्न खरें म्हळ्यार म्हजे ह्या क्वेश्चना भितर इन्क्लूड ना. स्पीकर सर तरी आसतना हांवें ताका बरे भशेन उत्तर दिल्लें आसा कारण इट इज मागीर ते प्रिरोगेटीव जावन आसा की प्रत्येक प्रश्नाक उत्तर दिवपाचो कारण आमी काम करतात आनी जें आमी करतात आमी सांगतात तें करून दाखयता. स्पीकर सर म्हाजो लास्ट स्पीकर सर म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी आसा. स्पीकर सर म्हाका एकूच विचारपाक जाय की जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक विचारता 4 क्वेश्चन जाले तो विचारता स्पेसिफिक डिपार्टमेंटा कडेन फंड अवेलेबिलिटी आसा काय ना ही कामां करपाक लागून. स्पीकर सर प्रत्येक जो आमचो हें आसता फंड अलॉट केल्लो आसता आनी फंड अलोकेशना प्रमाणे म्हणून ताका हांवें सांगिल्लें आसा की तुमी आमकां 2 कामां दिवची.
ती दोन तुमची कामां कशी करून घेवपाक ती म्हजी जबाबदारी आसा. ते फंड्स कशे घेवपाचे हाडपाचे तेवूय म्हाका खबर आसा आनी म्हणूनच हय आनी सप्लिमेंटरीच्यान आमी मागतात बीन. हांवें सांगिल्लें पळय लास्ट टायम हांवें तुमकां फक्त सादे गोश्ट सांगता. आमकां फंड्स अलॉटमेंट आशिल्लो एक्झॉस्ट 3 म्हयने भितर जाल्लो आशिल्लो, पूण आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी गरज्यो जाणून जावन लास्ट इन द मंथ ऑफ आमकां जानेवारी फेब्रुवारी ऑफ 2023 ताणें आमकां सप्लिमेंट फंड दिलो आनी मॅक्झिमम आमी कामां पूर्ण करपाक शिकिल्ले आसात. फक्त इतलेंच सांगता की ज्या तरेन आमी तुमकां एश्युरन्स दिल्ली आसा स्पीकर सर प्रत्येक मतदारसंघान, कारण आमी सेल्फीश न्ही, आमी सगळ्या मतदारसंघान आमच्या आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री सगळ्यांक कारण लोक सगळे गोंयकार जावन आसात आनी तांकां फॅसिलिटी दिवप. एखाद्या वेळी तुमी कितें म्हणटले तुमी विरोधक म्हणून आमी तुमची कामां करना अशातली कांय गोश्ट ना आनी हांव तें केन्नाच बिलीव करना. हांव इतलेंच करतलो की हांव इतलेंच म्हणटा की जो फंड अलॉटमेंटाचो विशय जो आसा तो गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन हाडून हांव रिझॉल्व एश्युरन्स दिली कामां जी आसा ती हांव पूर्ण करता. स्पीकर सर दोन कामां पर इयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 म्हज्या मतदारसंघात क्वेश्चन नंबर 5 सर आय एम ऑन फिट त्यांच्यानी बस म्हणून सांग. म्हजो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन उलयता तांकां रूल कळना जाल्यार सांगात. अरे आय एम आस्किंग माय क्वेश्चन, यू शुड सिट डावन. तुम्ही आवाज करता. आय एम आस्किंग क्वेश्चन नंबर 5 डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे विचारा. स्पीकर सर म्हजो एकूच क्वेश्चन आसा. दुसरो आता नेक्स्ट तुझो क्वेश्चन. ओके स्पीकर सर हांव क्वेश्चन 5B विचारता. 5B स्पीकर सर उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दिल्लें आसा. स्पीकर सर म्हजो जो क्वेश्चन आसा तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन बिचोली. म्हजो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विचारच्या पयलीं हांव इतलेंच सांगूंक शकता की आमच्या बिचोलेन लोक खुबशे टॅलंट आसा, स्पोर्ट्सानूय टॅलंट आसा. आमच्या बिचोलेन जो फुटबॉल पयलीं क्लब आसलो, सद्याचो जो डॅम्पो स्पोर्ट्स क्लब आसा हो जो क्लब आसा न्ही तो सुरू खंयच्यान जाल्लो तर बिचोलीम फुटबॉल क्लब म्हणून जाल्लो आनी 1967 हो जो क्लब डॅम्पो स्पोर्ट्स क्लबान घेतलो. कितकेशेच प्लेयर आसात आमच्या कडेन, खुबश्या प्लेयरांनी खेळ्ळा. आतां आमचे भुरगे क्रिकेटानूय खेळटात. सद्या रणजी प्लेयर्स आसात. ईशान गडेकर आसा, दिपराज गांवकर आसा, शुभम देसाय आसा. म्हजो एकूच प्रश्न, हांव जाणा टायम वता म्हणून, स्पोर्ट्स पॉलिसी केल्ली आसा दिगंबर सरकाराच्या टायमा वखदार. तुमचें कितें इंटेन्शन आसा? बाकीच्या तालुक्यान बार्देसाक 8-10 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसात, सालसेतीक 15-20 आसात, काणकोणान सुद्दां तुमच्या हितून 5-7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा. तुमचें कितें तरी इंटेन्शन आसा बिचोली तालुक्यान एक स्पोर्ट्स क्लब जावपाचें अशें आसा आनी तुमचें कितें ताच्या खातीर प्रयत्न आसा? तुमी कितें प्रयत्न इतलीं वर्सां केल्यात काय बिचोलीक अशीच फाटल्यान दवरपाचो विचार आसा? दोतोर बिचोली कॉम्प्लेक्स सॉरी स्पीकर सर बिचोली फाटल्यान दवरपाचो आमचें तशें सरकाराचें कांयच इंटेन्शन ना. बिचोले म्हाका दिसता आदरणीय आमदाराक म्हज्या टेन्युरा भितरूच आमी म्हाका दिसता 3 स्पोर्ट्स हें जे आसात पळय ग्रावंड जे आसात ते ऑलरेडी दिल्ले आसात. एक म्हाका दिसता आदरणीय तुमच्या टेन्युरानूच जाल्लो आशिल्लो. मेणकुरे सुद्दां जो आमी आतां ऑलरेडी आमी टेंडर काडपाच्या हितून आसा. एक ऑलरेडी काम सुरू आसा आनी दुसरो नार्वे जो तुजो हें आसा ग्रावंड जो आसा तो ऑलरेडी तेजो एस्टिमेट इन पायपलायनान भितर आसा. हेजो अर्थ दोतोरान कितें सांगिल्लें आसा की जितें कितें केलां तें सांगलें ना, कितें ना तें ताणें म्हाका सांगिल्लें आसा. पूण हांव ताका एश्युरन्स दिवपाक सोदतां. बिचोली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो विशय जो आसा म्हाकाय दिसता की प्रत्येक तालुक्यान एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसचो. पूण बिचोलीक हांव एक गोश्ट ताणें हांगसर प्रश्न उपस्थित करचे पयलू ज्या वेळाचेर हांव ताका पर्सनली ताच्या मतदारसंघान वतालो किंवा बाकीच्या कामां खातीर वतालो, दोतोर हांव सांगतालो दोतोर म्हाका एक जागो दाखय ज्या जाग्याचेर हांव बरो तरेचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांव बांदपाक शकता. दोतोर तुवें जर जागो जर म्हाका स्पीकर सर ताणें जर दिलो जाल्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिचोलीन ऑन टॉप प्रायोरिटीचेर घेतलो हें म्हजें दोतोराक एश्युरन्स जावन आसा. थँक्यू सर. हांव तुमकां तेच सांगता. हांव CM सराक रिक्वेस्ट केला आमकां बिचोले म्युनिसिपालिटीक एकूय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना. CM सराक रिक्वेस्ट केल्ली आसा ह्या बजेटीन तुमकां फंड एलोकेट करून दिवचो आनी तुमी जागो एक्वायर करा. 24,000 स्क्वेअर मिटर जागा माग केल्ली आसा आमच्या मास्टर प्लॅनान. हांवें सांगलां जागो दी म्हणून, जागो दिलो मागीर बाकीचें काम म्हजें सुरू जातलें तें म्हजें तुका एश्युरन्स सांगलां. प्रवीण शेट. स्पीकर सर तिसरो क्वेश्चन. जर आमी जागो दिलो
जाल्यार तुमी कितलो टायम घेतलो की मिनिमम फॅसिलिटी थंयसर आमकां हे करपाक दिवपाक सर पयलो जागो दिलो नंतरूच तेजे प्लॅनिंग असता डिझायनिंग असता कन्सल्टंट अपॉइंटमेंट कृष्णकाल हांगा सोंपता युरोवर श्री क्रूज सिल्वा श्री क्रूज सिल्वा. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of general public over increasing misuse and resulting nuisance and threat to life due to modified 2- and 4-wheelers vehicles which are running on the roads without any proper certification of such modification by competent authorities, resulting in loss of control and causing accidents, thereby threatening the life of general public. The step government would like to restrict use of such vehicles and punish those with heavy fines and other strong measures to deter adoption and misuse of such vehicles. ट्राफिक थंयसर युनीट आसलो पळय न्ही तो बंद करून थंयच्यान व्हरा म्हणटात एके वटेन आनी परत आमकां हांगा टायटन करा म्हणून आमी थंयसर जर पुलीस दवरलो तेंच्यांनीच सांगलां हांगा बाणावले असले तर ट्राफिकूच काड म्हणून म्हणजे आता म्युझियम जाला ते आता टेंटेड ग्लासाचे ऍक्शन घेतात पण एसटी व्हेकलांचे पण ऍक्शन गरजेचे आसा. अरे तो सांगता ट्राफिक रूल टायट कर आनी हो हांगा काडून उडय. हांव उलयता मॉडिफायड करता मॉडिफायड बायक्स मॉडिफाय करता. आपाचो एक आमदार सांगता टायट कर रूल सगळे कडक कर आनी तो सांगता ट्राफिक हेच नाका म्हणून टायट कर. हे कितें दोन्ही वांगडाच बसून घेत मॉडिफाईड क्रूज सिल्वा बसून घेत श्री विरेश बोरकर टेन्शन झाला थंय घालुया म्हणटा ते वेळी घालचे पडले. घाल वेल्डे ऍक्सिडेंट चड जाता विरेश बोरकर ऍक्सिडेंट चड जाता प्लस दांड्या वाडो. Because sir, attention of the House is drawn towards the lack of planning of drainage system of the flyover at Shridaun. As all the drainage water from the flyover is flowing onto the service road near the Shridaun Palem junction, thus posing a risk to two-wheel riders at the Palem junction. Has the internal road risk getting collapsed? Even after repeated complaints and inspection, PWD, NH and Dilip Bilcon has not carried out corrective measures. Speaker sir, Speaker sir, drainage banina to internal road Shiaman icon घेवचे मातशें. Shiaman icon घेवचे मातशें. Drainage बांदना जाल्यार तो internal road collapse जातलो स्पीकर सर. सो बेगांचे बेगान ती करूंक जाय. आमी कितलेशे फावटी इन्स्पेक्शन केलें अजून पर्यंत करूंक ना स्पीकर. Because of fear and anxiety in the minds of Capencars, as police personnel due to shortage of staff in of Capen police station, I would like to know from what steps does the concerned minister take to address this issue. Speaker sir, 39 constable antule amkode hogot 15 jana hai. 15 jana out of 39 head constable antule 9 jan tigu jana hai. ASI तो हांव गेल त्या पार्टी जालो एक्सिडेंट सीएम जाला मोठा काय नाही ना तिंगा ग्राउंडार आता हेचा पासा लागोन काय झालं ना पासा लागोन जाय तितके पुलीस घालता. केदोण तू गेल त्या वर्सा सांगतालो का तू म्हणून 4 दिसांनी घालता. 4 दिसांनी ऑलमोस्ट 30 स्टाफ जाय आमकां. कितलो 30 टोटल बीट हेड कॉन्स्टेबल एएसआय वेंजे वेगस नाही ते शॉर्ट मुखाचे डिटेल हा काय चोडास खंय आणि एक नाही हिंग काय कॅप स्पीकर सर कॅप काय जाय ना कॅप वेंजे वेगस काय ना ताका लावून वेंजे वेगस स्पीकर सर कॅप काय ना म्हणून एल्टन डिकोस्टा एल्टन बाब एक एल्टन बाब घाल माझे यस स्पीकर सर श्री वेंजे वेगस स्पीकर सर वेंजे वेगस पुष्पालाय मध्ये रुलिंग आमदार. स्पीकर सर, what is all this cross talk happening in this house? Yes. वेंजे वेगस मेंशन कर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of retail fish selling local vendors from South Goa and specifically from Benaulim constituency, that every day they are facing hardship to sell fish, and that too fresh fish at the fish market, which is at Madel, Fatorda, Margaon, in the wholesale market. These traditional fishermen have been selling fish, which also benefits the locals who can avail fresh fish. This struggle is between the fresh fish against the frozen fish with formalin. These local Goan fishermen should be allowed to sell fresh fish
steps the government intends to take. Speaker sir, हे आज सकाळीं देखून केस्तांव जालें स्पीकर सर. लास्ट टायम देखून हेच प्रॉब्लम. म्हाका सदां स्पीकर सर CMान हितू मातशें एक एश्युरन्स दी. लोकल फिशरमॅन ते चड जावनाय, तांकां भितर बसपा जाग दी. आमगे ते गाडी येताय लोकलांक गेल्यो, त्यो गाड्यां भितर दी. हे मातशें एलाव कर. दिस इज सेलिंग ऑफ फीश. थोडे 10 एकरां देखून विकताय ती, तांकां मातशें एलाव करचें. स्पीकर सर, होलसेल आणि रिटेल हितूर फरक आसा. तो जे मार्केट सांगता ते होलसेल मार्केट. होलसेल मार्केटान रिटेल विकपाक मेळचें ना. रिटेल म्हणजे कितें, ते पिकअप घेवन येताय. लोकल आमगेले पिकअप घेवन येताय आनी ती पांट तेन्ना थिंग दोताय तेन्ना कोणूय येता आनी घेत न्हू. सो ते पयलेसून ट्रेडिशनली चलता. हे जे मातशें इंटरव्हीन जावन तूं एलाव करचें. येस, नेक्स्ट श्री कृष्णा सागर. Sir, fear and anxiety in the minds of people regarding increasing number of vector-borne diseases. Like dengue, malaria, etc. Requesting the government to take immediate steps to control these menace before it reaches alarming levels and goes out of hand. Speaker साहेब, एकूच आज हेल्थ मिनिस्टर ना, फक्त पावस काबार जावपाचो म्हणजे इतलो घोग्यांनी जो पडटा तो फोरकास्ट आसा की हाच्या मागीर कमी जातलो. सो फालच्यान जेन्ना वत येतलें तेन्ना हो ब्रिडींग चड जावपाचे चान्सीस आसा. तेन्ना सरकारान ताजेर लक्ष दिवन, कित्याक आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन लास्ट टायम एक धाकटे भुरगें मेल्लें विथ डेंग्यू. सो मातशें केअर घेवची आनी जाता तितलें अवेरनेस. डिपार्टमेंटाक हांव इन्स्ट्रक्शन दिवपाक लायता स्पीकर सर. श्री संकल्प बामणकर. Attention of the House is drawn on the plight of the part-time instructor under the Goa Samagra Shiksha Abhiyan, who are appointed on contract basis to teach specialized subject in government middle school. The assurance given by the government to them of 12-month annual contract renewal, salary increment of 5% every year, and change in designation from part-time instructor to contract teacher are still not fulfilled. They demand implementation of basic pay scale for them. Step government intend to take in this regard. स्पीकर सर, तेजी सॅलरी वाडयल्या, बाकीचे इन प्रोसेस आसा. Thank you, sir. पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन श्री सर एक पॉयंट मातशें म्हाका मुखेलमंत्री मुखार हाडपाक जाय. आतां लास्ट 4 days तूं मुगे केसलो 0 hour घेना. इट्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू. जे GMC भायर जे ट्रॅफिक कंजेशन जाता, हे ट्रॅफिक कंजेशन आता त्यांनी हो 0 hour घातलेलो जाल्यार विचार ताका तो खंयचोय 0 hour म्हाका खबर ना. तो आता 0 hour. स्पीकर सर वचोय हा मुगोडे, तूं कांयच घेना. हे वचोय हा, आय प्लेस इट. अरे स्पीकर सर, हे जे वचोय हा, तू मेन्शन करता मरे आताच. मेन्शन म्हळ्यार तेच सांगता तुका. तुम कित्याक डिसअलाव कोताय ते चोय मातशें थिंगा पेशंट येताय. एम्ब्युलन्स घेवन थिंगा जाम जाता, फ्लडिंग जाता. मातशें तें चोय, मातशें रिअलाइनमेंट करपा जाय. मातशें CMान सांगचें. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमी 4 पुसा जाले. आतां तुम्ही 0 hour आमगेले लीडर ऑफ ऑपोजिशन विचारपाक सोदता. परमिशन म्हजे घेवनूच करतलो. परमिशन मध्ये जाय. तू जो क्वेश्चन रेज हें करपाक सोदता आनी ताजें परमिशन जाय रे. येवपाक जाय. स्पीकर सर, यू ऑल आर नॉट सिरियस टू रिजॉल्व दिस इश्यू. एम्ब्युलन्सान थिंगा पेशंट येताय. रिजॉल्व इट. Look at it, flooding जाता थिंगा सबवे. Why you are not taking it? सद्दां काल पासून 0 hour गेल ना, पयर पासून 0 hour गेल ना. मागीर हांव कितें येवपा जाय? सद्दां डिझलाव कोताय. ह्या हावजात जो कामकाज जाता, जो कितें प्रोसिजर आसा पळय तो फॉलो करचो. लीडर ऑफ ऑपोजिशन नाव 2 वर्सां कंप्लीट जाली. श्री संकल्प बामणकर. जाप दिल ना. श्री संकल्प बामणकर. स्पीकर सर, पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन श्री संकल्प बामणकर. अरे स्पीकर सर, हो शब्द काढून उडोवचो. सर, हो निदान तूं उठोलो, न्हिदलो आसलो. पण म्हाजे हो एक म्हाका दिसता भिरांत चल्या मातशें काटाय हो मातशें सपोर्ट करूं लागला. तूं मातशें राव, येशी येवपा लागत तूं. आनी 7 तारखे पासून आसत मग गॅरंट ना. हें कितें जावपा आहा तें तूं म्हाका आयकलां स्पीकर सर. हो देखून सपोर्ट कोत अशें दिसता. आसनाका हिंगा येवपा पडत तुका. संकल्प बामणकर. हांव सगळे हाचेर बशिल्लो आसा 25 वर्सां. पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन. आणि एकाच पक्षा आसा अजून बसून. मिनिस्टर. मातशें
जे कॉलिंग अटेन्शन आमचे माननीय आमदार संकल्प आमोणकरान मांडला ताका उत्तर दिवपाक हांव उबो आसा. I rise to reply to the calling attention moved by Sri Sankalp Amondkar, MLA Marmagova. Speaker, sir, as per Rule 18(1) of the Goa Housing Board, Registration, Allotment and Sale of Tenements, Rules 2016, the allotee shall form a society under the Goa Cooperative Societies Act 2001, Goa Act 36 of 2001, for the proper maintenance, running, upkeeping, and keeping in good repair common areas and for carrying out current as well as urgent repairs towards common services. Speaker, sir, I would like to state that upon formation of the Maintenance Society in year 1984, very important, 1984, by the residents of the 32 LIG flats at Baina, Vasco, allotted by the board, the overall maintenance and upkeep lies with the said society, and Goa Housing Board does not have any role vis-a-vis day-to-day maintenance of the premises. Speaker, sir, as regards the presentation from the Society for Reconstruction, it is an independent issue and has no direct connection with the current state of the building, and it is the incumbent upon the members of the society to take necessary measures, action as may be deemed appropriate by them. Since the question raised by the Honorable MLA in regarding the dilapidated condition of the building, the society shall conduct the structural audit in the first instance and thereafter take appropriate measure to approach to the board. स्पीकर सर, माननीय नायक आमचे मंत्र्याक नजरे काडपाक सोदता. स्पीकर सर, जो रिप्लाय तुमी दिला बरें आसा, आमी तेजेर इन्स्पेक्शन करचे, बट आयज ते बिल्डिंगेक ऑलमोस्ट 55 इयर्स जावन गेली. स्पीकर सर, आनी तेजी हालत इतली 55 इयर्स जावपाक गेली साहेब, आनी बांदलेले तेन्नाच्यान 50 इयर क्रॉस. आयज तेंची हालत पळय कशें, मेन म्हणटा तो टेरासूच कॉलॅप्स जावन पडलेलो आसा. स्पीकर सर, म्हळ्यार आयज थंय 32 फ्लॅट्स आसा आनी सगळ्या फ्लॅटान फॅमिली रावता. फक्त इतलो भंय जाला फाल्यां कसलो अनड्यू इन्सिडंट थंयसर जालो जाल्यार म्हणटा फाल्यां आमचेर येता ब्लेम. हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमच्या चेअरमॅनाक बाब जीत आरोलकराक, जेणेन म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर कमीच 10 तरी मिटिंगी घेतल्यो ते सोसायटीच्या लोकां बरोबर. आमची 10 तरी मिटींग, आनी तो स्वता थंय इन्स्पेक्शनाक सुद्दां येयलेलो आनी ताणें स्वता इन्स्पेक्ट केल्लेलें आसा, पळयलेलें आसा थंय जी पोजिशन आसा ती हालत लोकांची आसा ती. सो आतां जेन्ना इतली वर्सां जाल्लेली आसा, आमी एक प्रपोजल दिल्लो आसा, एटलिस्ट ते लोक रावता पळय तांकां आमी थंयसून इवेक्युएट करुया, भायर काडुया. कित्याक फाल्यां सकाळी कितेंय जालें जाल्यार ते ब्लेम आमच्या हावजींग बोर्ड सोसायटीचेर येवचें न्हू म्हणून तेंचे कडसून एक एफिडेवीट बरोवन घेवया आमी आनी ते वेकंट करून तांकां आसा ते तुमी सांगलेशें. म्हाका दिसता ऑलरेडी हावजींग बोर्डा कडेन इतले इंजिनियर आसा, सगळे आसा. म्हाका दिसता हे बाकीचे कडसून केल्या पेक्षा हावजींग बोर्डानूच म्हाका दिसता इन्स्पेक्शन करून तेंचे तुमच्या इंजिनियरांक घेवन बेगीनच्या बेगीन हे करून दिवचें. आनी मागता जो प्रपोजल चेअरमॅन घेवन फुडें वयपाक सोदता आमच्या मंत्र्याच्या बरोबर दोगी जाण मेळोन म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट जो आसा फुडलो आमी जो करपाक सोदता. कित्याक फाल्यां सकाळी जर आमी हो इंडिविज्युअल दिवपाक लागलो जाल्यार आख्खी जितली गोंयान हावजींग बोर्ड सोसायटी आसा ते सगळे जाण म्हणटलो जागो आपल्याक दिया, आमी बांदता म्हणून. सो हो लोकां कडेन दिवचो न्हू, हावजींग बोर्डानूच हो प्रपोजल घेवचो आनी हावजींग बोर्डानूच हेजे फुडें घेवन हो प्रपोजल वयचो आनी ही तांकां लोकांक जर रिइन्स्टिगेट करपाचो प्रपोजल मान्य करून घेवचो. डॉक्टर जनगा शेट्टी, तुम्ही. श्री दिगंबर कामत. श्री संकल्प आमोणकरान जे कॉलिंग एटेन्शन हाडलां, म्हाका दिसता हावजींग बोर्डाच्या खुबश्या प्रॉपर्टीनी हे प्रॉब्लेम आसा. 50 वर्सां पयलीं ज्यो बिल्डिंगी बांदिल्यो, मागीर म्हाका याद जाता आमी मडगांव म्युन्सिपाल्टी आमी रिंग रोडावेल्यो एक 7-8 फॅमिलीक व्हरून हावजींग बोर्डाक दवरल्या. मूठ मारल्यारच वणत हालता अशी परिस्थिती आहा. हांव हांगा चेअरमॅन आहा, मिनिस्टर आहा, पूण सांगता पयलींच्यो बिल्डिंगे त्यो. आनी तो सांगता त्या कोतान स्लॅब पडटा, लिकेजीस, कोरोजन ऑफ स्टील हें, आनी हें त्या सोसायटी ते रावता पळय तांचे कडेन केन्नाच जावपाचें ना आनी हावजींग बोर्डा कडेनूय जावपाचें ना. आय एम मेकिंग ए स्पेसिफीक स्टेटमेंट. इवन हावजींग बोर्ड विल नॉट बी एबल टू डू दीस. आय चॅलेंज देम. ताका एकच सोल्युशन, दे शूड ब्रिंग समबडी ऑन बोर्ड, डेव्हलपर बॉम्बे बी करता त्या भशेन. ताका सांगपाचें ह्यो सगळ्यो सोसायटी आमकां कितें आसा ते फ्लॅट नवे बांदून दिया
हावसिंग बोर्ड ऑल्सो गेट सम बेनिफीट आनी ट्राय टू रिसॉल्व लायक दीस. FAR जाल्यार वाडोवन घे, टावन प्लॅनिंग मिनिस्टराक मेळ, ताजे कडल्यान FAR वाडोवन घे आनी कितें तरी बरें करा ते लोकां खातीर. तुमी तांकां त्या टायमार 50 वर्सां पयलीं थंय व्हरून उडयल्या. आतां तांकां तशेंच दवरपाचें, तशें मरपाचें तांणी. हे मडगांव वास्कोचेच न्ही, हे फाल्यां मडगांवचें येतलें. हावसिंग बोर्डाक मडगांवां थंय हे प्रॉब्लेम जातले, हे सगळे कडेन प्रॉब्लेम जातले. कारण 50 वर्सां जातकीर सगळ्यो बिल्डिंगी हालपाक लागल्या. आतां तुमगे ते पयलींचे कामां तसलींच ती, ताजेर आनी हांव कांय उलयना. पूण म्हाका दिसता हावसिंग मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आहा, ताची तकली खूब फास्ट धांवता असले बाबतींत. ताणें पुढाकार घेवचो, चॅरमॅनाक कॉन्फिडन्सा घेवचो आनी आमदाराकय कॉन्फिडन्सा घेवचो, कितें तरी सोल्युशन काडा मरे. श्री निलेश काब्राल. ऑनरेबल मिनिस्टरान जें उत्तर दिलां आपणाकूच कॉन्ट्रेडिक्ट करता. पयलें म्हणटा की स्पीकर सर, आय वूड लायक टू स्टेट अपॉन फॉर्मेशन ऑफ मेंटेनन्स सोसायटी 1984. तेजे रूल वाचतलो हांव स्पीकर सर. 1984 रूल वाचतलो आनी मागीर सकयल तो परतून since the question raised by the honorable MLA regarding the depleted condition of the building, the society shall conduct the structural audit in the first place and thereafter take appropriate measures to approach the board. स्पीकर सर म्हाका समजना, एक सायडीन सांगता आमकां कांय संबंद ना, दुसरें म्हणटा परतून बोर्डा कडेन यो. स्पीकर सर जे रूल हांव वाचतलो तितू भितर स्पीकर सर जे हावसिंग बोर्डाचे आसा ते बिकम एब्सोल्यूट ओनर्स. 84 म्हणल्यार कितें आतां एक क्लॅरिफिकेशन दिवचें. बोर्ड आनी कित्याक येता स्पीकर सर परतून? तूं कॉन्ट्रेडिक्ट तुका स्वता करता. हे उत्तर मातशें तुजें दिता तें मातशें सारकें वाचपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर एक गज लक्ष आसपाक जाय की जेन्ना दे आर एब्सोल्यूट ओनर्स दे कॅन गो अहेड विथ द थिंग्स ऑफ देअर ओन वेज. आनी हेका बोर्डाक विचारपाची गरज ना, कित्याक दे आर बिकम लँड रायट होल्डर्स. सो तेणी ऑटोमॅटिकली दिगंबर बाब कामत सांगपाची गरजूच ना स्पीकर सर. दे कॅन गो अहेड अँड डू इट बिकॉज दे हॅव क्रॉस दॅट लिमीट, दे हॅव पेड देअर फीज. ओन्ली तुमी ते ट्रान्सफर केला जाल्यार मातशें पळय स्पीकर सर. ते केले जाल्यार बिल्डर आसा, तूं बिल्डर मरे संकल्प बाब, बिल्डींग बांदून घे, 8 फ्लोराची कर, पिडी आहा तुजी 15 फ्लोर कर आनी बांदून घे स्पीकर सर. पूण एकूच लक्षान हाडपाक जाय ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव उबो रावला की तुवें स्वता कॉन्ट्रेडिक्ट केला स्पीकर सर. अवधी मातशें एक बरी गोष्ट मगो पक्षाचे सरकार आसा तुझा आसा. स्पीकर सर, बऱ्यातले बरें कॉलिंग एटेन्शन आमच्या ऑनरेबल MLA हाडलेल्या संकल्प बाबान. एक सांगपाचें आहा की जेन्ना गव्हर्मेंट जावं कोणूय प्रायवेट कसलेय बिल्डिंगेक जी रेंव यूज कोता, ही रेंव एक पाटे हारी रेंव यूज कोता. आनी ह्या कारणाक लागून खुबश्यो बिल्डिंगेची आमच्या वणटीक पयल्यार गोमता हारसाण भायर सरता. ही हारी रेंव यूज करपाची बंद जावंक जाय. आनी तें तर बंद जालें जाल्यार आमच्या बिल्डिंगेक अशें वणटीक वा केन्ना प्रॉब्लम जावचें ना. थँक्यू स्पीकर सर. मंत्री. सावती मातशें एक बरी गोष्ट मगो पक्ष जेन्ना 17 वर्सां राज्य केलें तातूंत काही गोश्टी बऱ्यो केल्यो. तातूंत हावसिंग बोर्ड तयार जालो आनी त्या शिवाय इंडस्ट्रियल इस्टेट चालू जाली आनी 1972 हें कन्स्ट्रक्शन चालू जालें आनी तांकां 1984 सोसायटी अलॉट जाली मागीर. आनी अश्यो कितल्योश्योच हावसिंग बोर्ड कॉलनी गोंयांत जाल्यो आनी त्यो आज जुन्यो जाल्यो, 50 वर्सां पेक्षा चड आसा. आतां काही गोश्टी थंय आसा, प्रत्येक हातूंत LIG, MIG म्हणजे लो इन्कम ग्रूप, मिडल इन्कम ग्रूप अशा गोश्टी प्रत्येक कडेन त्या वेळार बोर्डान डिसिजन घेतलां. ताजेरूय विचार विनिमय आतां बोर्ड करतलो, त्या बद्दल दुबाव ना. आनी तांच्या मनांत जे कितें विचार आसा ते बोर्डान डिस्कस केले नंतर, कारण हांवें जे आन्सर दिलां ते बोर्डा कडेन तांणी येवन डिस्कस केले नंतर तें आन्सर दिलां आनी त्या खातीर तें आन्सर म्हटलां की तांणी जाय जाल्यार बोर्डा कडेन मागीर येवचें म्हणून आनी त्या प्रमाणे करचें. तांच्या मनांत अशें आसा की तें काम बोर्डान करून घेवचें अशें सोसायटीच्या मनांत आसा आनी ते माननीय आमदारान स्पश्ट प्रमाणे हांगा मांडिल्लें आसा. आनी त्या खातीर एकूच एश्युरन्स दिता, जें कितें तुमकां जाय आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटाचो जो हेल्प जाय त्या हेल्प तुमकां तातूंत मेळटलो. थँक्यू सर. तुम्ही सांगला त्यांचं सर. हेच्या भितर एकूच प्रॉब्लेम दुसरो आसा की ही जी लँड आसा पळय ती सोसायटीच्या नांवार ट्रान्सफर जाली ना, ही हावसिंग बोर्डा कडेन आसा. सो ही लँड जेन्ना हावसिंग बोर्डा कडेन आसा ही ट्रान्सफर जावंक शकना. सो फाल्यां सकाळी डिस्कशन करना, स्पीकर सर, ताजेर ही एप्रोप्रिएट डिसिजन घेवन तें काम करूया. जेन्ना लँड तुमच्या नांवार आसा जाल्यार आमी परतून करेक्ट करता स्पीकर सर. हे तुमकांच करचें स्पीकर पडटलें. सर, ऑनरेबल कलीग जो आसा आमचो मिनिस्टर, सिनियर कलीग आहा,
पूण तेणे एक 2-3 स्टेटमेंट आतां केला 50 वर्सां हावजींग बोर्डाकूच जावना 50 म्हणटा ते मातशें करेक्शन कर कित्याक रिकॉर्डा उरता. दुसरे गोश्ट जाता ऑनरेबल मिनिस्टर सांगता की ट्रान्सफर करपाक स्पिकर सर रुल्स वाच ती ऑटोमॅटिकली पयशे पडल्या की तेणे एक फक्त एप्लिकेशन दिवन 149 हाडपाक जाय करूं शकना जावना जावपाकूच जाय स्पिकर सर आनी ते करून घेवपाक जाय संकल्प बाबान करेक्शन मातशें करचें. नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन श्री शंकर बामणकर. शंकर बामणकर श्री चड उलोवपाचें ना हे पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन. स्पीकर सर, भात शेतीच्या बांधांना भागदाडे पडून व माणसाची योग्य देखरेख न झाल्याने खारे पाणी घुसून किंवा व्यावसायिक स्तरावर कोलंबी माशांची पैदास केल्याने शेतांची कायमची नासधूस होते अशी भीती जनतेच्या मनात आहे. अशा शेतामध्ये माशांची पैदाश आणि भाताची लागवड या दोन्ही गोष्टी करता ह्यावी आणि आमचे खाजण दायज सांभाळून पुढील पिढीसाठी राखावे यासाठी मी लक्षवेधी सूचना मानत आहे. व्हेरी गुड. येस मंत्री. हांव आन्सर करता. इट इज एन हो विशय जो आसा पळय न्ही हो कंबायन आसा. हाका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटूय लागता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लागता, WRD डिपार्टमेंट लागता, सगळे डिपार्टमेंट लागता. खरें म्हणजे पयर पेमेंद्र शेट हाणें हाजेर एक विशय हाडलेलो ताजेर डिस्कशनूय जाल्लें. बट हांव हाजेर सांगता आसतना म्हणजे हेजी कॉपी कर मराठी कॉपी म्हाका दिवं ना. राव दिता हेजी इंग्लीश कॉपी दिल्या म्हाका तुमी दिवं ना. हां ओके 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 ओके. Speaker sir, the government is taking all necessary steps to protect the khas, to protect the land cultivation of the state, and through the implementation of the notified scheme of the Director of the Agriculture for the maintenance repair of the bund. Department is also supply the paddy seeds free of cost like Korgut, Goa Dhan 1, Goa Dhan 2 in case the salinity is high. The government will study the effect of the induction of the saline water on crop cultivation and exploit all the possibilities for both the agriculture and pisciculture coexist in a Khazan land without disturbing the either activity. Expert committee will be appointed to study and give the recommendation to prepare a suitable project. स्पीकर सर, जे रिप्लाय दिला आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खरीच गरज आसा ही एक्सपर्ट कमिटी. कित्याक आमकां खबर आसा हे खाजन लँड म्हणटा ते फक्त आमच्या गोंयान आसा, आख्खे खंयसरूच देशान हे ना, फक्त गोंयान आसा. आनी ही आतांची न्ही, ही आमची पुर्वजान जी स्टार्ट केलेली तेन्नासून हे खाजन लँड चालू आसा. आनी आयज खंय तरी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक हे जे आमचे खाजन दायज आसा ते राखपाची गरज आसा. आनी जे गोवोरमेंटान हे स्टेप घेतलेले आसा खरेंच तांकां एप्रिशिएट करपाचें आसा. आनी म्हाका दिसता हेजेर चडांत चड लक्ष घालून हे आमचे खाजन लँड जे फ्युचर जनरेशनाक लागून वाचोवपाची गरज आसा. आनी जे लोकांच्या मनान जो भंय आसा हो भंय काडपाची गरज आसा. कित्याक हे बाबा दोनी शेताचें काम करूंक शकता आनी मानशेचें काम करूंक शकता. हो लोकांच्या मनान जो भंय आसा तो खंय तरी आमकां पयस करपाची गरज आसा. दिव्यांजी वेगस. स्पीकर सर, जो आन्सर दिला, the government is taking all necessary steps to protect Khazan land cultivation in the state through implementation of notified. ओ सामको इतलो ब्रॉड आन्सर म्हणजे पाग्यार माला आन्सराचेर आन्सर नॅरो डावन करपाक कांयच स्पेसिफीक कांयच ना. हे दोड ब्रॉड माला म्हणजे दिसतें वाऱ्यार फार मारले म्हणजे स्पेसिफीक आन्सर दी आनी एक टायम दी. 7 तारखे जाचे पयलीं कितें कोतलो, ऑगस्टा 7 जाचे पयलीं कितें कोतलो टायम लायन दी न्हू स्पीकर सर. हे बिस्त पाग्यार मारलो स्पीकर सर आनी आन्सर दिला आनी सगळें बरें आहे. पागे मारल्या काय नुस्तें येता. विरेश्वरकर. मराठी नासतना बटन माल मरे हांव मराठी उलयता काय बरी. एक कविता सांगा रेडी करून दाखयता तुका हांव पोतोन ट्रान्सपोर्ट डिमांडाचे मराठीन. विरेश्वरकर. तर हो जो आन्सर दिल्लो आसा खाजन शेतीचेर की आमी पॅडी सीड्स दिता फ्री ऑफ कॉस्ट
हो आन्सर खाजन लँड जो कॉलिंग एटेन्शन घातला हेच्या बाबतींत कांयच म्हाका तरी दिसना. हे कॉलिंग एटेन्शनान कितें आसा की खाजन शेती आमी कशी रिवायव करतली. म्हाजें एक रेजोल्युशन आसलें ह्याच विधानसभेन आमी मांडलेलें आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान ताका जाप दिल्ली की आमी पॅकेज मागतले म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन डबल इंजीन सरकार जो आसा BJPचो ताका पॅकेज मागतली. आनी काल बजट जालें युनियन बजट जालें त्या बजटान कांयच ना स्पिकर सर. हांव हो जो आन्सर एक्सपर्ट कमिटी कितली वर्सां जाली स्पिकर सर एक्सपर्ट कमिटी येता म्हणटा आजून पर्यंत खंयचीच एक्सपर्ट कमिटी येना. आनी खाजन लँड जे आसा हें रिवायवल आतां जायना स्पिकर सर नाल्यार घरां पासून बुडटलीं लोकांची घरां बुडटलीं. आतां आमच्या मतदारसंघात सेम सिच्युएशन आसा. आमी कितलेशे फावटी ऑफला धोमजा कावजा हांगा बांद जावपाक जाय एक्सटर्नल जे बांद आसा ते जावपाक जाय. हांवें मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट कितलेच फावटी केल्ली आसा. 20 तो मिनिस्टर म्हणटा आपणाक फक्त 20 करोड येता वर्साक आनी 20 करोडान कांय जायना. 42 करोडाचो इस्टिमेट पयलूचो म्हणजे गेले ते 2 वर्सां पयलूचो 42 करोडाचो इस्टिमेट आतां तो वाडटलो स्पिकर सर. कित्याक मागीर ते जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते पासून टेंडर घेवपाक रेडी आसना म्हणजे वर्क ऑर्डर घेवपाक. सो आतां स्पिकर सर हितून जो हो हें केल्लें आसा तो सांगता पाग्यार घातलेले भशेन व्हडले पाग्यार घातला आनी ते सोडला वाऱ्यार सोडला असले समज स्पिकर सर हो आन्सर इट इज नॉट करेक्ट. हांगा कितें तरी ठोस आमकां उपाय जाय की खाजन शेती बाबतींत सरकार खरेंच सारको आसा म्हटल्यार तांकां खरेंच सरकाराक आपुलकी आसा आनी शेतकारांक खंय ना खंय आमी रिवायवल हाडपाक शकता काय कितें. कित्याक मिनिस्टराचे गेले ते जापीन आसले की आमी सेंटराक धाडलेले आसा ऑलरेडी धाडला. हांव म्हणटा की मिनिस्टरान धाडला सारकें मिनिस्टर धाडला तुमी वयर धाडला वयलो सरकार तुमकां सपोर्ट करिना काय पॅरलायज जाला. आन्सर दिवपाक जाय मिनिस्टरान आन्सर दिवपाक जाय कित्याक आजून पर्यंत येना. पॅरलायज जाला कोमान गेला कितें जाला खंय पावल्लो आसा काय आमी शेतकारांनी काबार जावपाचे ऑलरेडी जे आसा म्हटल्यार फंड जो एलोकेट केल्लो आसा तोय कमी जाला. सो स्पिकर सर खाजन शेती कॉलिंग एटेन्शन आसा हो 0 आर मेन्शन आनी कॉलिंग एटेन्शन म्हाका उलोवपाक रायट आसा. स्पिकर सर खूब खुबशे गरजेचे आसा. आमी जेन्ना बांद म्हणटा बांद दुरुस्ती एक जालो आयकय तर स्पिकर सर बांद दुरुस्ती एक जालो. दुसरो जो मानशो आसा आतां मानशोची कवडां मोडून वयता आनी कितें वयता तो एक प्रकार जालो. आमी कालचे डिमांडान बसून हांवें मेन्शन केला रेव्हेन्यूच्या की खंय ना खंय आमी त्यो मानशो ज्यो आसा दांडसो घालप म्हणटा पळय म्हटल्यार बंद करप मानशो त्या पिरियड ऑफ टायम आमी पयलुच्या काळांत करताले आतां ते बंद केला. ऑक्शनींग करता सोडटा आनी मागीर कितें जाता बुडटा म्हणटा. सो शेतकारांक खंय ना खंय रिवायव जावपाक लागून शेतां रोवपाक लागून ती दांडसो घालप म्हणजे बंद करपाचे कवडां बंद करपाचे आनी मागीर खंय ना खंय आमी शेतां रोवपाक मेळटा. हो प्रकार चालू करपाक जाय. आतां एक्सपर्ट कमिटी आमी खूब फावटी आयकता एक्सपर्ट कमिटी ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल मेथड्स आसा हे ऑलरेडी आसा स्पिकर सर. हे आसा तेच मेथड्स घेवन आमी काम करपाक जाय. आनी पयलू म्हणजे आमकां एश्युरन्स सीएमा कडल्यानूच जाय की आयज आमी सेंटर गव्हर्मेंट समज दिना ना स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें फेसिलिटी मेळटली आयज जाय स्पिकर सर डेट जाय टायम जाय. कित्याक 2 वर्सां जालीं आमी ह्या खाजन शेतीचेर उलयत आसा रिवायवल ऑफ खाजन रिवायवल ऑफ खाजन आजून पर्यंत जायना. सो सीएमान डेट आनी टायम दिवचो केन्ना पर्यंत जातलें तें. आनी मेन म्हटल्यार ते ऑफला धोमजा कावजा हो आमचो जो आसा कुमारजो एकू लागता राजेश आसा तेका लागता खरें म्हटल्यार मात आमची जी शेतां आसा ती आख्खी वयता. स्पिकर सर जे कॉलिंग एटेन्शन आमचे कलीग संकल्प आमोणकरान हाडला ते बरें आहा स्पिकर सर. ह्या गोंयान खाजन बांद जे आसा ते जीर्ण जाल्ले आहा स्पिकर सर आनी ते रिपेर करपाचें काम आमचे गव्हर्मेंट करीत आसा. आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू द गव्हर्मेंट. ते मय मतदारसंघात 4 बांदांचें काम तेंच्यांनी कंप्लीट करून दिल्या बद्दल हांव स्पिकर सर आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आभार मानता. स्पिकर सर हांगा अशें जाल्लें आहा की खाजन शेती जी आसा ती पूर्णपणे ह्या बांदाचेर डिपेंड आहा. हेजी स्ट्रेंथ आहा ती आयज जीर्ण जाल्ल्या कारणान सगळे बांद रिपेर करप खूब गरजेचें आहा स्पिकर सर. आयज हे बांद जीर्ण जाल्ल्या कारणान खावटी पडटा आनी सलायन वॉटर जे खारें उदक आहा तें डायरेक्ट खाजन शेतांनी येता आनी खाजन शेतां बुडोवन उरता नश्ट जाता. आमकां आतां तो दोनूय वाटेन जर पळयतलो जाल्यार एक फिशीकल्चर क्रिएट करतलो. नव्यानी जर आमकां सुंगटां बी पोसपाक जाय जाल्यार अशें जर आमी जर कल्चर जर तयार करतले जाल्यार ह्या गोश्टीचेर जे सगळे आमदार आहा तांकां घेवन एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची अशें हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करता की जी खाजन शेतां आसा ती आनीक फिशीकल्चर कशा तरेन डेवलप जातलें गोंयान हें जर करतलो जाल्यार ताका एक्सपर्ट कमिटी करून खंयच्या टायमार पिकाचो टायम पळोवचो पडटलो आनी नुस्तें पोसपाचोय बी टायम पळोवचो पडटलो. हे दोनूय अशें कंपॅरिजन करपाक लागून एक एक्सपर्ट टीम आनी लोकल सगळ्या रिप्रेझेंटेटिव्हांक घेवन ही टीम कॉन्स्टिट्यूट करची पडटली स्पिकर सर. तेन्नाच आमकां खाजन शेती आमकां
आमकां राखून दवरपाक हेल्प जातले आनी आमचे फिशिकल्चराचे जे संकल्पना आसा तितूय बी हो आमचो पर्पज सर्व जातलो. थँक्यू स्पीकर सर. श्री निलेश काब्राल. तेजेर उलोवपाक उबो रावलो स्पीकर सर. स्पीकर सर म्हाका लक्षांत आसा जेन्ना हांव आमदार जाल्लो हांगा खाजन बोर्ड करपाचो विशय आसलो आनी सिलेक्ट कमिटीक बील धाडलेले तेन्ना विष्णू वाघाक ताका चेअरमॅन करपाचो विशय येयल्लो. म्हाका दिसता स्पीकर सर ह्यो गोश्टी जेन्ना फुडें वयता तेन्ना दिस इज मल्टिपल डिपार्टमेंट आनी डिपार्टमेंट जेन्ना 5 वाजयता 5 मिनटां 10 मिनटां सभागृहाचें कामकाज 10 मिनटांनी वाडयता. स्पीकर सर सो ह्या विशय जेन्ना हो फुडें वयता तेन्ना म्हाका दिसता इट इज मल्टी डिपार्टमेंट आनी ईच डिपार्टमेंट पुट्स ओवर ईच अदर. मातशें ऑनरेबल CMान एक खाजन बोर्ड करून तेचे रुल्स रेग्युलेशन केलें कित्याक आतां टॅनंट एसोसिएशन कालूय उलयल्लो टॅनंट एसोसिएशन पयलीं भशेन ना जाणटेले पळयताले आतां कोण पळयना आनी बांद हे ब्रीज जातातले WRD मेंटेन करूंक शकना थोडे नोटिफायड एग्रीकल्चर आहा थोडे नॉन नोटिफायड आसा. सो हे कॉम्प्लेक्स सिट्युएशन आहा पूण अल्टिमेटली जे सफर जाता हे खऱ्यांनी कोण करूंक सोदता ते सफर जाता. सो आज म्हाका दिसता ऑनरेबल CMान एक खंय तरी एक विशय जशे आज तेणें कॉलिंग एटेन्शनाचे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट आसा हेचे आसा म्हण आपणें आतर दिला हेजे खातीर हो खाजन बोर्ड करून हे सगळे डिपार्टमेंट WRD CRZ मागीर बाकीचे डिपार्टमेंट एकठांय हाडून कित्याक आज हो विशय दुसरो जालो आतां मॅनग्रोव्ह जाता स्पीकर सर मॅनग्रोव्ह जेन्ना जाता हो विशय दुसरे भशेन जातलो. सो ऑनरेबल CMान लक्ष घालून एक खाजन बोर्ड करचो आनी एक बील करून हे सगळे अंडर हाडले जाल्यार म्हाका दिसता फुडें हे पयशे जे सरकार वेगळे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा WRD डिपार्टमेंट आनी खंयचे दिता ते एक कडेन घातले जाल्यार हे विशय कायमचो सॉल्व जातलो अशें एक सजेशन आसा. थँक्यू स्पीकर सर. श्री कृष्णा साळकर. स्पीकर सर म्हाका एकूच सांगून दिसता की इंडियन वॉटरवेजा बरोबर जो एग्रीमेंट आसा म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंटाचो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो म्हाका दिसता तातूंत हें सगळें इन्क्लुडेड आसा आनी म्हाका दिसता त्या दृश्टीन काम करून हें करून घेवपाक जाय. हे सगळे रेडी आसा आनी हाका भरपूर पयसोय बी अलॉट केल्लो आसा. सो तशें सरकारान हें सगळें करून घेवपाचें एक हें घेवचें इनिशिएटीव. श्री रुजा फर्नांडीस. स्पीकर सर पयली सुवातेर गोवमेंटाक थँक्यू म्हणटा कित्याक आमचे चडशे बांद सांताक्रुजान आमच्या गोवमेंटान म्हाका खूब हेल्प केल्लो आहा. JCB घालून आमी पळय उदीक घेताले हारसाण ती सगळ्याक बंद केल्ली आहा आनी तशेंच हांवें आनीक 2 प्रपोजल घाल्लेले आहा. ओल्ड आमची पायपलायन चालू करपाक तेय म्हाजे एस्टिमेटान सगळे केल्ले आहा. तशें कानाली बांदपाक हेल्प केल्लो आहा. आनी जाता कितें स्पीकर सर जेन्ना मोडलेल्या बांदाचेर मॅनग्रोव्ह आसता ते कशे बांदपाचे गोट आनी जे व्हाळांनी मॅनग्रोव्ह आसता हे 2 वस्तू तर गव्हर्मेंट ह्यो मातश्यो बांदपाक आमकां परमिशन दीत कितें करून जाल्यार हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आमच्या लोकांक खबर आहा कोविडा टायमार कितें जालां तें आनी खुबशे लोकांनी इंट्रस्ट घालोला हे शेतां भाजी बा रोवपाक आनी आनीक एक प्रॉब्लम म्हणटा तो आमचो एनिमल्साचो. एनिमल्स येता आनी तेंची शेतां आनी भाजी खाता ताका लागून मॅश फेन्सींग घालपाक गव्हर्मेंटान तांकां कोण जे कोण रोयता कम्युनिटी फार्म बा कोता तांकां फ्री मॅश फेन्सींग घालून दिवंक जाय. नाल्यार थ्रू MLA फंड बा आमच्यान तांकां हेल्प करूंक जाता. गव्हर्मेंटाची सबसिडी घेवपाची 90% मेवता दिल्ली आनी 10% आमकां फॅसिलिटी दिवंक जाय की MLA फंडाचे ते 10% घालपाक आनी अशें करून शेतकारांक फ्री आनी जाता तशें बरे भाशेन तांकां शेतां रोवपाक तांकां एनकरेजमेंट करचें. थँक्यू श्री दिगंबर कामत. संकल्प आमोणकरान जें कॉलिंग एटेन्शन हाडलां हें खरें म्हटल्यार अत्यंत म्हत्वाचें कॉलिंग एटेन्शन आहा. कारण खाजन लँड हे सगळे कडेन सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी चडशे प्रॉब्लेम आसा. म्हाका याद जाता की आमी नितीन गडकरी जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो फॉर वॉटरवेज तेन्ना नॅशनल वॉटरवेसाचे आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन MOU सायन केल्लो आहा मुख्यमंत्र्याच्या नजरे कडेन आनी ताजेर म्हाका दिसता मिनिमम एक 2000 कोटी सुद्दां मेळपाक शकतले. ते जर MOU जर आमी इम्प्लिमेंट करत जाल्यार म्हाका दिसता हो खाजनाचेर जितले पळय पयशे खर्च करपाक जाय ते सगळे तातूंतल्यान येतले. इट इज एक सामकी जशें नॅशनल हायवेज आसा त्याच भशेन नॅशनल वॉटरवेज नितीन गडकरानाच कन्सेप्ट केलें ताणें तें स्टार्ट केल्लें तें इम्प्लिमेंट करचें अशें म्हजी रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्या कडेन चड करून. हांगा थोडे जाण बोवाळ मारताले की आमी जशें आतां अजून रोड विकले म्हणना नॅशनल रोडवेज करता पळय तेन्ना रोड विकले म्हणना नॅशनल वॉटरवेज गेले तेन्ना नदयो विकता म्हणटाले आनी कितें विकता म्हणटाले. मातशें स्पिकर आनी चीफ मिनिस्टरान मातशें पळोवन तें जर इम्प्लिमेंट करत जाल्यार पयशे भरपूर मेळटले तातूंतल्यान हो सगळो प्रश्न सुट्टलो.
खंयचे तुम्ही आंतोन स्पीकर सर जे आमचे कलिगान संकल आमोणकरान जे आज कॉलिंग एडिशन हाडला ताचेर हांव उबो आसा उलोवपाक. स्पीकर सर जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन देखून अशें जाल्लें आसा की काजन लँड आसा थंयसर आमचे मँग्रोव्ज बी जाल्ले आसा. पूण कितें जालां हांगासर आमचे जी काजन आसा थंयसर जी जमीन आसा ती मेशिनरी घातली जाल्यार रोमता. हाकाच लागून हांव मागता आमचे जे डिपार्टमेंटान जे एक्सपर्ट जे कमिटी आहा ताणें हें कित्याक रोमता हें पळोवन काडचें. आनी तशेंच आतां रिप्लाय दिला ते प्रमाणे आमी पळयताले जी कोरगूट जी भात आसा तें चडशें आमकां अवेलेबल आमच्या डिपार्टमेंटान मेळना. जेन्ना आमी गेले जाल्यार चडशें मेळना. आनी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हटलां म्हणजे आमकां तें अवेलेबल आमकां करून दिवचें अशें म्हणजे मागणी आसा. येस स्पीकर सर हावजांतले बरेचशे मेंबर हाजे जे ह्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर बाब संकल्प आमोणकर हांणी हाडला तेजेर उलयले. तशें पळोवंक वचत जाल्यार खूब इम्पॉर्टंट कॉलिंग एटेन्शन आसा. आमची खाजना जी आसा पळय न्ही ही सगळ्या विलेजींनी मॅक्झिमम ज्या ज्या जाग्याचेर आमी म्हणटा की न्हंयचें उदीक वयर वचून म्हणजे भरतेर समुद्राचें उदक न्हंयन वयता न्हंयचें उदक ताज्या वयर वयता आनी खारड उदीक वयर वचपाची सगळी कडेन ऑलमोस्ट सगळ्या गांवांनी हो प्रकार आसा. आनी खाजना शेती आसा. डे बाय डे खाजना शेती लोकांनी करपाची सोडली कारण लोकांक वेगवेगळ्या कामांक ती परवडना. आनी ही सोडल्या उपरांत स्पीकर सर मँग्रुव्ज मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला. हेक्टर्स ऑफ द लँड ह्या खाजना शेती जे आहा ते पयलीं करताले आनी त्या नुसार खूब मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शनूय आशिल्लें. हांव त्या कोरगूट गोवा दनवन हातूर वयच्या पेक्षा हांवें हो विशय कित्याक म्हत्वाचो म्हटला हितूर दोन सजेशन्स आमदारां कडल्यान आयली. एक बाब निलेश काब्राल हांच्यांनी जशें म्हटलें की खाजन बोर्ड करचो कारण आत्तां कितें जालां ही जी मानशेची पावणी जी आसा पळय न्ही ती मामलेदार पायता आनी कोण तरी नुस्त्या खातीर ती पावणी व्हरता तो फक्त आपलो नुस्त्याचोच इंट्रस्ट सिक्को पळयता. पण हांगासर विश्वासान घेवपाक जाय कितले टॅनंट आसात कितल्या जाणांची शेती आसा ह्या सगळ्यांक विश्वासान घेवन तांकांय कितें तरी मेळपाक जाय आनी त्या नुसारूच म्हणजे जे खाजना लायताले पयलीं तांकांय घेवपाक जाय. कोण तरी टॅनंट एसोसिएशन किंवा तेणी ती पावणी पायली आनी तो आपल्या नुस्त्याचो विशय सोंपयता आनी मागीर तो सोडून दिता. हें न जाता 365 डेज त्या खाजनाची काळजी घेवपाक जाय ती मानशेची काळजी घेवपाक जाय आनी हें करपाचें. आतां आसा ती मामलेदार पावण्यो पायता खाजना शेत म्हटल्या उपरांत रोवपाचो झेडीओचो प्रश्न थोडे बांदपाक जाय ते WRDन बांदपाक जाय असो कॉम्प्लिकेटेड विशय जावन पडला. आनी आमी आत्तां जर हाजेर लक्ष दिलो ना म्हणजे बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी उलयता आसतना बरो विशय सांगलो की आमी नॅशनल हायवेज हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान बांदपाक म्हणजे जवळपास आतां 30,000 कोटी रुपया आमी ह्या नॅशनल हायवे खातीर मोडले आनी खूब मोठ्या प्रमाणात नॅशनल हायवे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केलो. हे अशाच पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जो जर आमी आत्तां म्हणजे हांव पळयता की म्हाज्या एका मतदारसंघात आमोण्या सारकेल्या गांवांत फाटल्या 12 वर्सांक 18 कोटी रुपया हे बांदपाक मोडले. आतां बांदल्या उपरांत लोक शेत लायतात अशें ना लोकांनी शेत लावकूच ना शेत तशेंच पडीक आसा. थंय शेतूय लायना आनी नुस्तें पिसिकल्चर म्हटलां तेणी तें नुस्तेंय काडिना. म्हणजे परत शेवटी गव्हर्मेंटात दोन कारणां खातीर इतके पयशे मोडल्या. एक की गांव राखपाक जाय. हांवें गांव राखपाक जाय कित्याक म्हटलां आमी जर हे बंद बांदले ना जाल्यार न्हंयची विड्थ ही डे बाय डे वाडत आसा. शेत वयतलेंच बट हे उदक वाडत म्हणजे पावशिल्ल्या दिसांनी आमी पळयता की पूर्ण गांव भरता. हेज्यो जर हायट आनी हे बंद जर बांदून काडले ते लॉंग रन शेत पिड्ड्यार जातलेंच बट गांव सुद्दां जे आसा पळय न्ही हे पूर्णता उदका बरोबर हे तुडुंब आनी भरून उरतले. त्या खातीर हे बंद जावपाची गरज आसा जेणे करून आमकां एग्रीकल्चर आनी पिसिकल्चर हाजे दोनूय जर आमी कन्सेप्ट फुडें व्हरतले आसत जाल्यार नॅशनल वॉटरवेज की बाब दिगंबर कामत आनी सुदीन ढवळीकर हे तेन्ना मंत्री आसतना तांच्यांनी कितें तरी एग्रीमेंट सायन केला खंय लेट अस सी. हांव परत एकदां तो काडून पळयतां पण हाचो विचार आमी म्हटल्यार ती एक्सपर्ट एजन्सी घालप. एट प्रेजेंट राज्यांत ICR म्हणजे इंडियन कोस्टल एग्रीकल्चर ऑफिस हांचे ओल्ड गोवा हांगासर आसा तांच्या कडेन एक्सपर्ट सायंटिस्ट आनी तांची टीम आसा. तांकां हांव एकंदर जो आसा पळय न्ही पुराय प्रोजेक्टाची स्टडी करपाक लायता की एक्झॅक्टली आमी एग्रीकल्चर आनी पिसिकल्चर आनी हो पुराय म्हाका दिसता परत कशें आसा विरोधकांनी हेजेर विरोध करपाक जायना किंवा विरोधकांनी हेजेर विरोधान परत उलोवंक जायना. आमी म्हटलां की हे जर करतले आसत जाल्यार ते खंयच्या तरी एका डिपार्टमेंटा कडेन आसपाची गरज आसा आनी एका डिपार्टमेंटा कडेन जर आसतले आसत जाल्यार एग्रीकल्चर इज द रायट डिपार्टमेंट.
म्हणजे मदींच मामलेदार उठलो तो गेलो इन्स्पेक्शनाक तेणी पळयलें तेज्यो पावर्स हाजोय विचार जावपाची गरज आसा जो पर्यंत हाजो विचार हांव आत्तां डिसिजन घेयना परत एक सांगता जाल्यार रोखडेंच भायर वचून प्रेस घेवपाक मेकळे की आतां खाजना लँड ज्यो आसा ह्यो एग्रीकल्चरा कडेन वयतले सरकारान ठरयला वेगळे हांवें हो विचार दवरला म्हणून म्हटलां आमी एक्सपर्ट कमिटी इन लॉंग रन हाजेर तुमी तुमची सजेशन्स रायटिंगानूय बी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन दिवची आमचो इंट्रस्ट आसा एक खाजना वाचोवची आमचो इंट्रस्ट आसा एक म्हणजे आतां हेक्टर्स ऑफ जमीन जी बेश्टी पडल्या ताजेर मँग्रुव्ज डे बाय डे वाडत आसा तेजो संकल्पान सभागृहाचें कामकाज 5 मिनटात तेजो संकल्पान जशें म्हटलां म्हणजे आमकां हातूंतल्यान जर आमी शेत लायना जाल्यार निदान नुस्तें तरी पिकोवपाक जाय म्हणजे इन्कम जो आसा पळय न्ही हो आमचो जेचें शेत आसा तेका इन्कम मेळपाक जाय हाजेर फॉर्म आसा कारण जेचें शेत आसा ताका कितें तरी म्हणजे जो फक्त पावणी पायतलो तो इन्कम खातलो न्हू जो शेत आसा तेकाय तेजो फायदो मेळपाक जाय तेकाय इन्कम मेळपाक जाय मामलेदार जो आहा टायम फ्रेमी ठरयता मरे टायम फ्रेम ठरवपाक तुका वचून टिका करपाक न्ही जाल्यार रोखडोच वचून भायर फार मारशीत फार मारपाची संवय आहा स्पीकर सर आमी तेंच्या कडेन म्हणटा की तेंच्यांनी ICRान एक आमकां ओवरऑल रिपोर्ट एक 2 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी आमकां रिपोर्ट दिवचो सरकार सिरियस आसा ह्या विशयाचेर हे सगळें ठरयल्या उपरांत 6 म्हयन्या भितर कॉन्क्रीट हाजेर जो आसा पळय न्ही कॉन्क्रीट सोल्युशनाचेर आमी येता जेणे करून फाल्यां सकाळी जर बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचें जालें डबल इंजीन सरकाराच्यान पयशे हाडपाचे जाल्यारूय बी फाल्यां सकाळी जर अशें म्हटलां आमी हे बंद बांदपा खातीर जाल्यार तुमी हेका सपोर्टूय करपाची गरज पॉझिटिव्ह स्टेप्स शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन हे करपाची आमची तयारी आसा म्हणून ताणें जो आज जो कॉलिंग एटेन्शन हाडला हाजेर आमी जायत्यो गजाली म्हणजे टेनंट एसोसिएशन मामलेदार आनी लोक सहभाग लोकांची इन्वॉल्वमेंट ही खूब म्हत्वाची आसा ती लोकांची इन्वॉल्वमेंट घेवन हे काम फुडें व्हरपा खातीर आमी पॉझिटिव्ह दृश्ट्या विचार करता जेणे करून आमी मुळात जाका म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय जातलें आसत जाल्यार अशा पद्दतीन गांव स्वयंपूर्ण जावपाक जाय गांव स्वयंपूर्ण जातले आसत जाल्यार शेती म्हाज्या बरोबर पुरण शेती सुद्दां परत एकदां जी आतां रिवायव जावपाक लागलेली आसा ही सगळी रिवायव जावप हे गरजेचें आसा जाल्यारूच आमी गांव आनी गोंय स्वयंपूर्ण करपाक पावतले स्पीकर सर खरेंच स्पीकर सर हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमचे मुखेलमंत्री जे कॉलिंग एटेन्शन जे आमी मांडलां आनी जे सिरियसनस आयज आमच्या गव्हर्मेंटान दाखयलेलें आसा आनी डिटेलान आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हांगा हावजाक सांगलेलें आसा खरेंच कित्याक आमचो जो हे फ्युचर जर हो जो खाजन लँड आसा जो आमचे फ्युचर जनरेशनाक दवरूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता जे डिसिजन आयज आनी जे प्लॅनिंग आयज केल्लेलें आसा म्हाका दिसता हेज्या लागून आमची खाजन लँड जी आसा ती म्हाका दिसता आमच्या फ्युचर जनरेशनाक वाचतली थँक्यू सर सभागृह 2:30 पर्यंत स्थगीत करता